मातशें राव. या गो हेड. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बाप्पा, तुका आमी आर्गां दिता हे वेळार तुवें आमकां तुज्या नांवान एकठांय केल्या त्या उतरा कडेन. आनी हें उतर दुनिया तूं उलयतलोय सगल्याच्या तोंडांतल्यान. तूं जाणाय कितें उलोवंक जाय आनी कितें आमकां दिवंक जाय तुजी शिकवण. कित्याक तूंच जावन आसाय तो पवित्र आत्मो हे वेळार आमचे थंय उलयतलो. दी आमकां समजणी आनी जाणवाय अदीक आनी अदीक हे तुज्या उतराचे आमी घेवंक आमच्या काळजांत मन आमचें न्हसुर्न दर एक घडयेक दर एक वेळार दर एक तुज्या उतरांतल्यान आमच्या मनाची न्हसुर्णी जावं दुनिया. कित्याक बापा तुवें इतलो आमचो मोग केलाय की आमकां तुका जाय आमी फकत तुज्या उतरान रिगलोलीं. आनी उतर तूंच जावन आसाय बापा तुजो पूत हे वेळार आमचे थंय आमच्या आत्म्यांत आनी दर एकल्याच्या जिवितांत दुनिया. हे वेळार बापा आमकां तुवें आपयल्यात पूण आमच्या दुसऱ्याय कुटुंबाक आमच्या दुसऱ्याय भाव भयणाकूय बापा तूं आपयतलोय आनी आपयताय कित्याक तुका जाय. तुवें म्हटलाय भावा दोतोल्याचे ताचो आनी ताचो कुटुंब साल्वार जातलो. सगळे कुटुंब बापा हे वेळार हांव तुज्या हातांनी उबारता. तांची काळजां उक्तीं कर हे तुज्या जिवे उतर तांकां मेळून आनी तुज्या वावराडी जे तुवें तयार करून दवरल्यात कित्याक हे संवसारांत तुवें वावराडी धाडलेली आसा तुज्या उतराची. हे उतर तूं उलयताय तांच्या तोंडांतल्यान दर एकल्याक ते फावो जावंक मागता दुनिया. आनी उतर दुनिया तांकां सगळेंच नवें करून हाडटाय. हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवें. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. हा आमगे टेस्टमनी हाय कोणाल्यो हांव मातशें काडकां हाज्या. प्रेज जीसस चोय मागीर ब्रदर म्हणटलो व्हिडिओ ऑफ केलो म्हण. प्रेज जीसस. प्रेज गॉड. ये हा कोणाय टेस्टमनी हाय आहा जोनीना आहा मुस्ता सांग. काल मरे सिस्टर म्हजी भयणीची हे दुये गेली 21 वर्सां आहलोली. सो ताणें तें थोडेशें धाकटेशें फंक्शन करपा ताणें तयार केलोलें. आनी हे 2 दीस असो सारको पावस सारको भायर भितर सरोन जायना तितलो इतलो आनी लोकांकूय आपयल म्हणटा लोकूय येवपा जाय न्हू त्या फंक्शनाक. म्हणटोरी हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या तुवें आमकां अधिकार दिला उत्पोतीन 1:26 की तुका सगलो वाऱ्याचेर पावसाचेर तुका अधिकार दिलो आहा आनी तुवें प्रेज म्हाका शिकयलो आहा ती स्टेप्स घेवन करपा. तर हांव तुज्या हातीन घालता हें फंक्शन आनी हो पावस तुज्या हातीन घालता वारो सगलो आनी सगळी तुज्या हातीन घालता आनी हांव अधिकार घेता हे वेळार थांबोन रावपा 6:30 काल सांजचें. आनी तुका सांगना खरेंच 6:30 पळय असो पावस बंद जालो आनी आमकां सगल्यांक कोणा येवपा आहा तितल्यांकूय त्या जाग्यार तयार केली. एक भिजनासतना एक पावस लागनासतना वाटेर वो हांव पावतरी त्या जाग्याचेर आनी सगलें बरे भाशेन जालें. सुकी येयली आनी आमी सगलीं सुकी पावलीं आनी हांव सगलो वगत बसून ती नियाळटा. पळयतात तुमी कितलो तूं खरेंच ही अधिकार आनी पदवी प्रेज तुवें आमकां दिलोली आहा ती आमी उजार कोत्तोली जाल्यार आमकां फकत जाय तें उतर शिकोंक आनी तें जाण जावंक आनी तें उलोवंक. आनी मागीर मुगे सगलीं भाव भयणां आहलोलीं तेंकां आनी कोण नोकोय तेंकां तें फकाणेशें पूण कोण जाणाय तेंकां हांवें म्हणलें हांवें अधिकार घेयलोलो जेजूच्या नांवान सगले ते उमको स्क्रिप्चर आनी तो घडोन येयलो. एकल्याक कळ्ळें तें वय वय म्हणों लागलें तें आपणानूय जेजू कडेन मागलें जेजू हें सगलें तेणी तो स्क्रिप्चर म्हणोना पूण तेणें म्हणलें जेजू हें सगलें तुज्या हातीन घालता तूं सगलें तें थांबोयन दवरतलो आडान दवरतलो
आनी सगळें पवित्र आत्म्यान तें घडोवन हाडलें म्हूण हांव जेजूक आर्गां दिता. प्रेज गॉड. Welcome, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. आणि कोण हा? Praise Jesus. तशें म्हज्या ऑफिसान वावराच्या जाग्याचेर हे दिसा मुगे MTS येयना कामाक. सो हांवें म्हणलें पळयत आत्म्या तूं जाणा कितकून करूंक जाय तें काम, कितकून चड येयलें जाल्यार कशें करूंक जाय तें. हांव तुज्या हातीन घालतां सगलें. आनी ते जाग्याचेर दुसरी MTS आहाय ते हांव भायर सरल्या पुरो रोखडे त्या MTS थिंग म्हाका वाटेर मेळटाले आनी तेंका म्हाका सांगो मेळटालें मुगे काम कितें कितें करपा आहा तें आनी ते करून दिताले. हांव कितली हुशालेस जातालें. पळयतात मागीर कितकून तूं काम करून हाडटा. Praise तूं God. जाणा मोकोडेन मनीस हिंग जाग्यार ना पूण हांव भायर सरल्या पुरो तुज्या हातीन गायलो आहा तें काम तूं मांडून हाडटा आनी तें घडोवन हाडटा. कितलो आमी ओदीक घोट जावपा जाय. Praise देवाचेर विस्वास Jesus. दवरून ते कोडेन तें उलोवंक. प्रेज गॉड. Praise God. Welcome, Jesus. ही यू तूं तूं जीसस. पावसा टेस्टिमनी सांगता ती म्हाकाय उगडास येयलो आमगे आमगे भुरग्यांचो मुगे टेस्टिमनी फकत ते मुगे प्रेयर पार्टनर्स. सो आमी इस्कला वयताले करून आनी आमकां रेनकोट नाहलोली एकल्याको आहलोली दुसऱ्याको नाहलोली. सो आमी पयले दिसा सकारा वयता तेदोण हांवें म्हणलें कित्याक म्हाकाय रेनकोट ना न्ही आनी बरो पावस पडटा सारको. ते फाटल्यान आहले हांवें फ्रस्ट्रेशनाचें म्हणलें इन जीसस नेम यू रेन यू गो वेर यू आर नीडेड वी डोंट नीड यू हियर बिकॉज वी डोंट हॅव रेनकोट्स कितें म्हणलें मुगे भाशेन आनी आनी मातशें रावलो आनी पावस बंद जालो. आतां ते दोगूय आहाय चोय भुरगे फाटल्यान तांणी चोयलें तें हांवें कितें म्हणलें तें पावस बंद जालो. आमी सकारा गेलीं दुसऱ्या दिसा आतां आमी इस्कला वयताय. अगेन पावस सारको भरपूर पावस पडपा लागलो. हांवें म्हणलें ओ माय गुडनेस दिस वन जायन डजंट हॅव द रेनकोट म्हणलें. सो जायन कितें सांगता जायन दाखलो तो म्हणपा लागलो लेट्स डू वॉट क्वेमा डीड येस्टरडे. सो व्हडलो हात ताणें म्हणलें you rain, you are grounded in Jesus' name. We are not wanted here. You go where you are wanted. And believe, it's just instantly पाऊस बंद जालो. Instantly, म्हाका तरी 10 मिनट लागल्यो. पण ताका instantly पाऊस बंद जालो. आतां हो आमगे धाकलो आहा तो म्हणटा, Grandma, Jesus waited long time for you. But Jesus heard Malachi instantly, very soon it stopped म्हणपा लागलो. चोय प्रेज गॉड. बरें आतां तो चिंतपा पडलो मस्ता व्हडलो आफ्टर सम टायम तो म्हाका सांगता बट ग्रॅन्डमा म्हणटा डू यू नो गॉड इज ही सेम एज एज यू बट हाव डू यू नो गॉड सो मच वी डोंट सी गॉड ही इज तो आतां इंचात मोकोडे तुजे बारबूच तो हाव डू यू नो तूं कितकोन जाणो ताका हांवें सांगलें आतां कितकोन क्वेश्चन आन्सर करपाचें हें भुरग्यागेलें So I say, baby, see what happened. I don't know how old God is. God is God, mun sayile. But I know God is now. See, you asked the rain to stop in Jesus' name, and God heard your prayer. So God is now. If I want something, I ask Him. Atta mak jay zale mak atta metta. So तो मगे देव सोद्दां मुचवार बोहा म्हाका सोदूं वचपा नाका आनी तेच आतां सारकें इन्स्टंट आन्सर येयलो तो ताका सारको लागलो आतां तेदों सावन तो म्हणटा या गॉड इज नाव आय आस्क गॉड नाव सो ते भाशेन आतां तूं म्हणटा ही सो ऑसम आनी तो आमकां म्हाका फकत क्वेश्चन ना पोत पोतून तांगे क्वेश्चन येता कित्या पोतून पोतून जिजस 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 वी डोंट इवन सी जिजस म्हणटाय ते मागीर ते कितको उतर दिवपा तें पवित्र आत्मा सांगता मागीर तांकां तो आन्सर समजता यु नो सो ते भाशेन प्रेज गॉड हालेलुया आनी जिजस पवित्र आत्मा होरें तांगे मागणें पयलें आयकोता सारकें मागीर तांकां see grandma for you it took long time for Malika it just happened so praise God प्रेज गॉड. thank you Jesus ah brother hello hello
प्रेज जीसस. आनी कितें हा शेअर करपाकू जसिंता नॅटी. प्रेज जीसस. येतलो आय एम शुअर ब्रदर आयकोत थिंग सोयल खरें हुंय गेली. Thank Jesus. प्रेज जीसस. जेजू प्रेज कारगा. जीसस. जेजू Thank कारगात. Jesus. आमची बाय जोनीना टेस्टमनी दिता तेन्ना म्हाका दिसलें एक एक गोष्ट शिकोवपाक गरजेची, कित्याक तुवें आतां एक टेस्टमनी दिली तुज्या पुताची मालाकायची. आमकां कितें डिफरन्स लागता? जे आमची बाय जॉनीनान म्हणलें, सगल्यो वस्तू हांव तुज्या हातान हातान घाल. सारकें? येस. आमकां जर सोयी जाल्यार सगळें जेजूच्या हातान घालपाक, आनी जेजून सगळें आमच्या हातान घातलां. प्रेज होय गॉड. की ना? बाय होय जोनीना ब्रदर. Yes, brother. सगळें देवान आमच्या हातान घातलां. जेन्ना ताणें आदवान इवेक रोचलेलीं तेन्ना सगळें संवसाराचें ताणें कोणाच्या हातान घातलें? आदम आनी आमच्या इवेच्या हातान घातलें. सारकें? होय. पूण कितें जालें? आदमान पातक केलें आनी सगळें कोणाच्या हातान घातलें? सैतानाच्या. सैतान. सैतानाच्या. जेजू येयलो, सैतानान काबार केलो खुसार वचोन. आनी आतां जो कोण जेजूचेर बाबाट दवरता, जेजून आतां सगळें ताच्या हातान घातलां. म्हणटच प्रेज गॉड. आमी परतून परतून म्हणपाक गरज ना हांव सगळें पवित्र आत्म्याच्या हातान घातलें, सगळें हांवें जेजूच्या हातान घातलें. हें तूं करशी जाल्यार तूं सगळें हातान घालशी, कांय जावचें ना. जे तुका तुजो पावस थांबला ती जेजूची काकूत. पूण जे आमच्या बाय मारियाच्या नातवान म्हणलें जेजूच्या नांवान तो पावस थांब, ताणें अधिकारान सांगलें, देखून तो पावस थांबलो. आतां पळयलें फरक पळयलोय तुवें कशे भाशेन घडटा तें. येस. प्रेज हो गॉड. वेळ जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आहा तेन्ना आमकां Yes. काकूत मेळटा देवाची. कितले दीस आमी ल्हान भुरग्या भाशेन चलतले हांव, आमच्या पांयमायचो हात घेवन आमी भोंवतले हांव. जेन्ना एक ल्हान भुरगें आपल्या पांयमायचो हात घेवन भोंवता, पळय कित्याक तें ल्हान भुरगें. पूण जेन्ना कोण व्हड जाता 12 वर्सांचो, 13 वर्सांचो, 20 वर्सांचो, तो आपल्या पांयमायचो हात घेवन आतां रस्त्यार वचना. तो आतां जाणो हे वाटेन पळय, ते वाटेन पळय, ट्रॅफीक लायट पळय, ताच्यान सगळें पळोवंक जाता. कित्याक आतां तो जाणो. तो आतां भुरगो न्हय. ताका ल्हान भुरग्या भाशेन ताका आपल्या पांयमायच्या हातान घालपाची गरज ना. तो आतां जाणो. तेच भाशेन जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसा, आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी कमेज करता, भावार्थान चलपाक आमी कमेज करता, देव आमकां काकूत दाखयता. म्हणटा बरें भियेनाका, हांव आहा, दाखयता, घाला म्हज्या हातान, हांव तुका हात दितां. पूण एक वेळ पावता आमच्या जिवितान जेन्ना आमी आतां त्या अधिकारान आमी चलता. आतां आमचो अधिकार आमी वापरता आनी त्या Mm. अधिकारान आमकां जें जेजून आमच्या हातान दिलां तें Yeah. आमकां फावो जाता. जेजू कारगा. Praise Jesus. Praise God. जेजू जेजू कारगा. कारगा. प्रेज म्हणटा गॉड. पोत्तून पोत्तून जेन्ना तूं म्हणटाय सगळें कितें जालें, हांवें सगळें पवित्र आत्म्याच्या हातान घातलें, हांवें सगळें जेजूच्या हातान घातलें, ही चूक. कितले दीस तूं जेजूच्या हातान घालतली तूं? आयकुयात प्रेज. तुमच्या भयणीक हांव कितें सांगूंक सोदता तें. सगळें देवान आमच्या हातान घातलां. ही हॅज पुट एवरीथींग इन टू आवर हँड्स. परत तुमकां एक हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता. पवित्र आत्म्यान म्हाका एक सांग स्क्रिप्चर. लुकाचो लुकाचो 12वा विसवर वड 32. लूक चॅप्टर 12 वर्स 32. म्हाका दिसता लूक 12:32 पळोवया. Luke 12. आयज सगळीं खंय गेल्यान? कोण ना आयज? Flavi's mother-in-law is admitted. So Reshma joined us. Biggest blessing. हो, रेश्मा इज हियर. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. Yes. Praise God, brother. जेजू Praise कारगा. God. जेजू कारगा. 32. Luke 12, brother. 32. लूक 12:32. Yes. 32.
सुपुल्या हिंडा कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां राज दिवचे म्हूण तुमच्या बापाक खोशी जाल्या. Praise God. हा Mhm. सुपुल्या हिंडा म्हणजे कितें? सुपुल्या भुरग्यानो हा सुपुल्या भुरग्यानो कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां राज दिवचे म्हूण तुमच्या तुमच्या बापाक बापाक खोशी खोशी जाल्या. जाल्या. It pleases the Lord to give the kingdom into your hands. Praise God. देवान आपली राजवटकी आमच्या हातान दिल्या. हो इतलो मोगाळ देव ताणे आमकां आमकां रोचल्यान आणि ताणे आमकां अधिकार दिला. म्हाका दिसता तुम्ही समजूंक ना कितें सांगूंक सोदता तें. पवित्र आत्मा कितें सांगूंक सोदता तें. That's आमी amazing, Brother. देवाच्या Praise. राजान आसान आमी जेजू भाशेन जी कामां जेजून ह्या संवसारान केल्ली ती कामां आमी करूंक शकता जेजूच्या Amen. नांवान. प्रेज गॉड. Praise God. आतां हांव आयज हांव भायर थान हांव आयज येयलो आनी बॉम्बे आहलो तेन्ना सकाळी दनपारां बॉम्बे आहलो. म्हजी 2ची फ्लायट आहली, 3 पावलो. फ्लायटीर बसलो आनी एअर होस्टेस म्हणूंक लागली तुमकां सांगूंक सोदता, एडवान्स सांगूंक सोदता, तुमचे सीट बेल्ट तुमी काडनाकात कित्याक खूब टर्ब्युलन्स आसपाचें आहा. पावस चड पडटा, खूब क्लाउडी आहा आनी खूब टर्ब्युलन्स जावपाचें आहा म्हूण सांगलें आमकां. आतां जेन्ना कोण ही खबर आयकता न्यूज जो आहा तो तुका आतां हे इन्फॉर्मेशन मेळता की एअर होस्टेस सांगता ताचे पयलीं पायलटान सांगलें बाबा तुम्ही मातशें तुमची सीट बेल्ट काडी नाका, तुमकां टॉयलेटान वचूंक जाय, मातशी बेगीन वचान परतून या कित्याक खूब टर्ब्युलन्स आसपाचें आहा, देखून तुमी तो सीट बेल्ट काडी नाकात. हो अनाउन्समेंट कॉमेस करच्या आदीं आमकां सगळ्यांक सांगलें. आतां कोण ही खबर आयकत जाल्यार आनी तो देवाचें उतर नको जाल्यार, तो नको की देवान ताका राजवडकी दिल्या जाल्यार तो कितें म्हणटलो, अरे बाबा टर्ब्युलन्स आसपाचें आहा, हांव उठना बाबा, आतांच वेता टॉयलेटान, आतांच येता, म्हाका म्हाका बसोंक जाय ना, कितें हालत जाल्यार कितें जातलें. पूण आमकां अधिकार दिला की ना? होय. हांव विचारता तुमकां, आमकां अधिकार दिला की ना? येस ब्रदर, दिला. जे म्हाका पायलटान अनाउन्स केलें, जे एअर होस्टेसान कॉमेस केलें, हांवें तें म्हज्या कानान धरूंक ना. हे जीसस. तुम्ही आयकता कितें सांगता? आर यू ऑल Oh, अंडरस्टँडिंग व्हॉट yes, yes. Praise पळय God. अनाउन्समेंट कितें केलो कोणे? कोण म्हजे शेजारी Yes. आसलो ताणे न्ही, पायलटान, को पायलटान, एअर होस्टेसान तुमी उठो नाकात. पूण जेन्ना आमी जाणो की आमकां अधिकार आहा, हांव जें आयकता तें हांव रिजेक्ट कोत्ता आनी हांव म्हणटा जेजू तुज्या नांवान तुवें म्हाका पदवी दिल्या. म्हणून हांव ह्या वेळार ही फ्लायट कॉमेस जावच्या आदीं हांव जे टर्ब्युलन्स ह्या फ्लायटाचेर येवपाचें आहा, कितें म्हाका अनाउन्स केलां, हांव जेजूच्या नांवान तें हांव रिब्यूक कोत्ता. आय रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस एंड आय कमांड स्टील एअर, नो टर्ब्युलन्स ऑन दिस फ्लायट. इतलेंच म्हणलें आनी हांवें म्हजे दोळे बंद दवरले आनी हांव थंयसर बसलो. कित्याक कोणाक सांगीत जाल्यार, अरे बाबा पायलटाक वचून सांगीत जाल्यार म्हणटले अरे तूं पिसो जालाय रे. कोणाक शेजाऱ्याक सांगीत जाल्यार ते ऑन भावार्थी, तांकां सांगीत जाल्यार तांकां म्हाका वेळ आहा सांगपाक. वेळ ना, आमकां आतां 45 मिनिटची फ्लायट. हांवें म्हणलें आतां अधिकार घेवया. अधिकार घेतलो, Mhm. बसलो. आमी पावली गोंया. कांय टर्ब्युलन्स जावंक ना. एकूच पाटी जालें, मातशें हाल्लें आनी मातशें म्हणून जालें सीट बेल्ट घाला. पूण टर्ब्युलन्स म्हणजे कितें, मातशें हालोवंक लागली म्हणून ताणें अनाउन्स केलें. पूण कसले टर्ब्युलन्स जावंक ना, आमची फ्लायट सारकी बरी पावली. Praise प्रेज God. गॉड. पावली ना. हांव तुमकां कित्याक हें सांगूंक सोदतां, आमचे बाय जॉनीनान आतां जेन्ना कॉमेस केलें म्हणून आमच्यान म्हणूंक जाता हांवें तें सगळें पवित्र आत्म्याच्या हातान घातलें, हांवें सगळें जेजूच्या हातान घातलें Praise God. म्हणूंक जाता की ना? प्रेज गॉड. होय.
तुका तुका जेजून सांगला सगळे ताच्या हातान घालपाक, ताणे सगळी अधिकार तुझ्या ताणें हातान आमकां घातल्या. दिला. तुका अधिकार दिला. म्हणून जेन्ना तूं अधिकारान उलयताय, अधिकारान चलताय, आतां तूं देवाची महिमा पळयतली. जे तुवें सांगलें की हांवें तो पावस येतलो, हांवें जेजूच्या हातान घातले, पावस थांबलो. तो पावस थांबोंक ना, कित्याक तुवें अधिकारान चलले. त्या देवाच्या काकुती वरवीं तो पावस थांबलो. पूण Yes. कितले दीस तूं काकुतीन चलतली? हाव लॉंग विल यू ऑपरेट इन मर्सी ऑफ गॉड? यू नीड टू वॉक इन अथॉरिटी अँड फेथ. हांव Amen. हांव 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 तुका फकत वो एग्जाम्पल उदाहरण दिता, कित्याक फाल्यां, परवां, फुडल्या म्हयन्यान, फुडल्या वर्सा वा ह्या दिसांनी आमच्या जिवितांत कितें ना कितें आडखोड येवंक शकता. कसली आडखोड येवंक शकता? येतलीच. आमी जिमी आहा जाल्यार येतलीच. पूण त्या वेळार जेन्ना ती येतली, कितें जातलें? कितें जातलें? हांव तुमकां आनी एक तुमकां एक उदाहरण दिता. तें म्हज्या फामिलीनूच घडलें. म्हज्या फामिलीनूच घडलें. हांव सुमार 9 दीस हांवें सुमार 11 दीस हांव भायर रावलो, आउट ऑफ कंट्री. आनी म्हाका एक मेसेज मेळ्ळी 3-4 दीस पयलीं. म्हजी एक बापूळ भयण सुमार 15 दीस पयलीं म्हाका कांय सांगूं ना, कोणा फामिलीन सांगूं ना, की तिका तिच्या हड्ड्यान मातशें कितें दूख आसली. तिणें हात लायलो आनी तिका एक लंप मेळलो हड्ड्यान. तिणें भयणीक फोन केलो आनी भयण आहा प्रेयर मिटिंगान, कपल्स फॉर क्रायस्ट. कपल्स फॉर क्रायस्ट मागणे करतात. ते भयणीक म्हणलें, आरे बाबा, ही फकाणाची कामां न्ही, फाल्यां हांव येता, तुका दोतोरा कडेन व्हरता. गोंया आमच्या गेलो दोतोरा कडेन. मागणें ना, कोणाक आपोवपाचें ना, प्रेयर करपाचें ना. कितें केलें? सामकी गेली कोणा Doctor. कडेन? Doctor. दोतोरा. दोतोरान हें टेस्ट केलें, ते टेस्ट केलें, ते टेस्ट केलें, समोर 100 टेस्ट केले, सगळे दुडू काडले आनी शेवटी सांगलें तुका कॅन्सर जालो, तो लंप आहा तो कॅन्सराचो. आनी आमकां तो कातरपाचो पडटलो, ना तर तुजो हड्डो काडचो पडटलो. वी हॅव टू रिमूव वन ब्रेस्ट कंप्लिटली. आनी काडीत जाल्यार बरें. ती आनी कितें? तुमकां कितें दिसता कितें करतली? दोतोरान कितें सांगलें? दोतोर त्यो दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा ऑपरेशन केलें, ब्रेस्ट काडलो. जालें ऑपरेशन काबार. हें सगळें जाल्या उपरांत फामिलीक मेसेज धाडली, प्रे फॉर मी. Me. Praise God. प्रे फॉर मी. म्हाका जेन्ना ही खबर पडली, हांवें भायर थान ह्या म्हज्या बापूय भयणीक फोन केलो आनी तिका कितें बरें सांगचे पडलें, एक झुपाटी दिली. Praise God. तुम्ही म्हणटल्यार झुपाटी कितें जाता, ताका ऑपरेशन जालां आनी ती इतली झुपाटी दिली. आनी ती जावन आसा म्हजी व्हडली बापूल भयण. तिणें डिसेंबरान 50 इयर्स मॅरेज कंप्लीट केला. 50 इयर्स मॅरेज. Wow. झुपाटी दिली. हांवें म्हणलें हें आनी कितें? तुमी नकळो की कोणाच्या आमच्या फामिलीन कोण प्रेयर करता. हांवें ब्लड कॅन्सर येता तो पळयला. हांवें कॅन्सर कोणाचे किडनी चलोन आसले. तुमी जाणो की हें आमच्या फामिलीन कोण मागणें करता, कोण सोत उलयता. कित्याक तुमी धांवन धांवन तें सगळें दोतोराचें केलें? कित्याक? Praise God. कित्याक गरज आसली? तुमी नकळो आमकां अधिकार आहा म्हणून? अधिकार आनी कितें? दोतोरान सांगलें तूं आनी अधिकार म्हणे आतां जालें. आतां मागणें कर म्हणटा म्हाका तेजे सगळे झुपाटी दिवन. आतां म्हजे बरें मागणें कर की आतां तें कॅन्सर आनी फुडें वचो नाका म्हणून मागणें कर म्हणून सांगलें. Praise हांवें God. म्हणलें आतां तुजे पासून मागणें करचो ना. हांव येता आतां मडगांव हांगासर तुका आतां झुपाटी दिवपाक. आतां हात बोडी घेवन येतात म्हणलें सांगलें हांवें तेका. हांव म्हज्या भयणीन हांव कित्याक सांगूंक सोदता ह्यो वस्तू? कित्याक सांगूंक सोदता? कित्याक आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, पूण मातशें वारें आयलें, मातशें टर्ब्युलन्स न्हय, मातशें वारें आयलें, जालें आमचें. आमी जालीं काबार. पूण आमी क्रिस्तांव.
कसली क्रिस्तांव आमी फकाणाची क्रिस्तांव हांव विचारता तुमकां जेन्ना आमच्या जिवितांत कसले स्टॉर्म येता कसली आडखळ येता येतलीच आमच्या जिवितांत कित्याक आमचो आमचो दुस्मान हा तो कितें तरी हाडटलो पूण जेन्ना आमचे भितर तो जेजू हा आनी ताणें आमकां अधिकार दिला आमच्यान त्या अधिकारान चलोंक जाता आनी आमकां गरज नाका की आमचे सगळे पवित्र आत्म्याच्या हातान घालूंक आनी जेजूच्या हातान घालूंक आनी पाद्रीच्या हातान घालूंक आनी बिस्पाच्या हातान घालूंक आमी त्या अधिकारान उलोवपाक गरजेचें Praise God. अधिकारान आमी उलोवपाक गरजेचें जेजू कारगांव जेजू कारगांव. Praise हांव Jesus. जाणू केन्ना जेन्ना असो उलयता थोड्यांक बरें लागना थोड्यांक बरें लागना हें उलोवप तूं आमकां कितें आमकां तूं आमकां ल्हान भुरगीं म्हणून समजताय कित्याक तूं म्हणटा आमची आमकां 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 थोड्यांक वायट दिसता हें उलयत जाल्यार पूण भाव भयणीनो जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो ताणें आपल्या शिसांक झोपाटी दिल्ली ताणें तांकां शिकयल्लें भावार्था विशीं आनी तेज्या उपरांत भावार्था विशीं सगळ्यो ओपारी शिकून तांकां सांगलेलें बाबा चलया आमी पेली तोडी या आनी पेली तोडी वचपाक ताणें तो व्हड्यार बसलो आनी बरी जेम काडली आनी त्या म्हणसर तें वादोर येयलें आनी हे आतां सगळे म्हणजे सगळे हुस्क्यान भरले जेजू उलोवंक लागला जेजू तूं न्हिदलाय आमी मरपाचे आहात तूं कितें कोत्ताय उठ 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 आनी जेजू Praise. उठल्या उपरांत कितें केलें ताणें कितें केलें तांकां पयली झुपाटी दिली तुमचो भावार्थी हा हलक्या भावार्थाचो न्हू हलक्या भावार्थान न्हू तुमकां तुमी कितें जाला तुमी हलक्या भावार्थान कितें जालें तुमकां कित्याक म्हाका उठयतात हांवें तुमकां सांगूं ना की आमी दर्यान वचया आनी मरोया हांवें तुमकां सांगलें आमी पेले तोडया जेन्ना हांवें तुमकां सांगलें पेले तोडया जबाबदारी म्हजी जाता तुमकां पेले तोडी पावोवपाक हांवें तुमकां पेले तोडी वचपाक सांगूं ना आनी आमी पेले तोडी वचपाक आनी मदल्यान मरपाक सांगूं ना मदल्यान कितेंय येत हांव हा तुमकां अधिकार हा तुमच्यान तें बंद करूंक जातालें आसलें त्या वेळार हालेलुया. तुमी कितें केलें तुमी सगळे गब्बरले. गाबोरले जेजून आपल्या शिसांक सोडलेले हलक्या भावार्थाचो हलक्या भावार्थाचे हे म्हणले तांकां आयज तोच जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा आमच्या Praise God. Hey, जिवितांत Jesus. मातशी इल्ली पानां हाल्लीन मातशें कोणें कितें खोंकली येयली मातसो कितें मातशी गुंय येयली मातशें कितें जालें जोर येयलो मातशें कितें वयर सकला जालें आमी जालीं आतां आमी जालीं काबार Praise प्रार्थना God. आपोवपाचें पाद्री आपोवचें आमचो आमचो पाप साहेब बरो तो रोमा शहरांतल्यान तुज्या घरा येतलो आपय ताका Praise God. आमकां कोणाक आपोवपाची गरज ना ब्रादर नाका सिस्टर नाका कोण टॉमी जॉनी कोण नाका आमकां जाय फकत त्या उतराची सजमणी आनी आमचे भितर Praise जो God. अधिकार आहा तो अधिकार वापरून वी नीड Thank टू you, ऑपरेट Jesus. इन दी अथॉरिटी ऑफ क्रायस्ट केन्नाथान आमी कॉमेस कोत्तले Jesus. केन्नाथान आमी कॉमेस कोत्तले Praise God. जेजू कारगांव जेजू कारगांव. Yes, God. Thank you, Jesus. सोयतानाक भिरांत आसूंक जाय की आमचे भितर जेजूआन आमकां अधिकार हा जेजून सोयतानाक काबार केला पूण आजून पासून तो कित्याक आमकां त्रास करता त्याक तो जाणो आमकां तेज्यान फटोवंक जाता म्हणून तेज्यान आमकां फटोवंक ही कॅन डिसीव अस ताका असलोच अधिकार ना ताका कसलोच पावर ना जेजून ताका सामको विंगडो केला ही हॅज स्ट्रिप्ड हिम ऑफ हिज पावर पण अजून पासून सैतान आमच्या जिवितांत निसंटन करता चड करून क्रिस्तांवांमध्ये ऑन बावार्थींक तो हात लायना कित्याक ते आपल्या ते सैताना बरोबर हा राजू पांडू आली ते ते देवाच्या राजा ते सैतानाच्या राजाना तो तांकां हात पासून घालना ते म्हणटा अरे बाबा तुम्ही कितें करतात ते करा तुम्ही मुजेच पूण तो त्रास चड करता क्रिस्तांव ताका दाखोवपाक तें उतर आमचे भितर ना म्हणून तें उतर फकत हांगा आहा तकलेन हा मातशें कितें भितर अजून पासून वचोंक ना इट इज नॉट गॉन टू द हार्ट
सारखे. Praise God. Yes, brother. हांव कितें सांगता तें सोत की ना. Yes, येस brother. ब्रदर. बट केन्ना आमी ल्हान भुरग्या भाशेन आमी उरतले हांव केन्ना आमी जाणटी जातले. जाणटी म्हणजे केंस पिकलेले ते न्ही. म्हणजे जाणटी मीन्स ग्रोन मच्युअर इन द वर्ड ऑफ गॉड. सदांकाळ आमी मॅच्युअर जावपाक गरजेचें. वी नीड टू मॅच्युअर. एवरी डे. देवाचो मोग, देवाची काकूट, देवाची कृपा. कितले दीस आमी देवाची कृपा काकूट आनी मोग घेवन आमी बसतले हांव. आतां आमी फुडें वचपाक जाय. आमी आतां वचोन शिवोर्तमान परगट करूंक जाय. आमी वचोंक जाय आनी ओदिकारान थंयसर जेजूची महिमा दाखोवंक जाय. वी हॅव टू शो द ग्लोरी ऑफ गॉड. वी हॅव टू डिस्प्ले द ग्लोरी ऑफ गॉड. आनी लोक जो पळयतलो म्हणटलो अरे जेजू खरोच जीव आहा. ज्या उदिकारान हो भाव उलयता, ज्या उदिकारान ही भयण उलयता, त्या उदिकारान म्हज्यानूय आतां जिवंक जाता. म्हज्यान त्या उदिकारान जिवंक जाता. आय कॅन लिव्ह इन दी अथॉरिटी ऑफ क्रायस्ट. आमेन. अमेन. Amen. आनी कोणाक सांगूंक जाय आनी कितें खबर? काय Yes. जनिना आयजतान येस आतां ब्रदर. कोणाक जेजूच्या हातान पवित्र आत्म्याच्या आनी जीसस. घालनाका आतां. आयजतान कांयच घालनाका. तशें आनी म्हणनाका आनी. हांवें अधिकार. सगळें पवित्र आत्म्याच्या हातान घातलें. हांवें आतां सगळें त्या दोतोराच्या हातान घातलें. हांवें तें सगळें म्हज्या प्रिंसिपलाच्या हातान घातलें. ना ना ना. देवान आपली राजवट तुज्या आनी म्हज्या हातान घातल्या. अमेन. Praise God. लेट्स ऑपरेट इन दी अथॉरिटी ऑफ क्रायस्ट. बरें हांव तुमकां एक गोवायकी दिता. म्हाका एक गोवायकी म्हणजे हांव तुमकां ही गोवायकी म्हजी न्ही पण कोणें म्हाका सांगलें. म्हाका तो मेळ्ळो. इज अ फ्रेंच मॅन. तो फ्रांसचो मनीस पूण आतां तो UK रावता. आनी तो सुमार 22 वर्सांचो आहलो तेन्ना. जेन्ना 16 वर्सांचो आहलो तेन्ना ताका देवान हात घातलेलो. म्हणजे गॉड हॅड टच्ड हिम. ताका गॉड एक्सपिरियन्स जाल्लें. तेन्नाच्यान तो मिशनरी जाल्लो. आतां सुमार तो आतां 70 वर्सांचो आहा. पूण तो आतां म्हाका खबर सांगतलो जेन्ना तो 22 वर्सांचो आहलो तेन्ना. जेन्ना तो 22 वर्सांचो आहलो तेन्ना तो आमचे इंडियेक येयलो. खंय येयलो? इंडियेक. इंडीड. इंडियेक येयलो. गोंयांक वाचून येयल्लो. गोंयांत 1 म्हयनो आहलो तो. म्हणटच तो अमृतसर गेलो, हैदराबाद गेलो, बेंगलोर. सुमार 3 वर्सां तो इंडियाक आहलो. आनी तो आहलो सुमार जेन्ना तो 22 वर्सां म्हणजे 22 ते 25 वर्सां पर्यंत 3 वर्सां तो इंडियेक आहलो. आनी तो हांगा थंय वेतालो देवाचें उतर शिकोवपाक परगट करपाक. म्हणटच जेन्ना तो येयल्लो तो दुडू घेवन येयल्लो आनी 3 वर्सांनी तो हांगा दुडू आपले दितालो, हांगा थंय दितालो, उतर शिकयतालो. आनी दुडू दिल्या उपरांत 3 वर्सांनी ताचे सगळे दुडू काबार जाले. आनी ताका आतां परतून आपल्या देशांत म्हणजे फ्रांसांत वचपाक दुडू नासले. आयकता न्हू कितें सांगूंक सोदता तें? येस Praise ब्रदर. God. ताचे कडेन दुडू नासले तिकेट हाडपाक, दुडू नासले जेवपाक, दुडू नासले कांयच करपाक. आनी तो आनी एकल्या भाव बरोबर म्हणजे ताच्या भाव न्ही कसो भाव पण ब्रदर इन द फेथ ताका घेवन येयल्लो. आनी तो भाव सुमार 45 वर्सांचो आहलो आनी हो 22 वर्सांचो आहलो. आनी जेन्ना तांकां दुडू नासले ते आतां चिंतूंक लागले आतां बाबा आमी आतां कशे भाशेन वचूंक जाता. म्हणटच त्या एका प्रेयर ग्रुपान हैदराबाद त्या प्रेयर ग्रुपा कडेन गेले ते आनी तांकां म्हणूंक लागले बाबा आमचे सगळे पयशे काबार जाले. आमी तुमकां जे पयशे दिले मातशे तुमच्यान आमकां दिवंक जाता थोडे. आमकां तिकेट काडूंक जाय. आमकां परतून वचूंक जाय. ते म्हणूंक लागले हे दुडू तुवें आमकां दिले ते सगळे काबार जाले. आमचे कडेन दुडू ना. आनी ते आतां मागणे करूंक लागले. आनी जाणें म्हजे भाव भयणीनो सुमार 8 दीस 15 दीस ते मागणे करूंक लागले. दुडू ना वचपाक, दुडू ना जेवपाक. पूण हांगा थी भावार्थान ते जेवंक लागले आनी आपलें काम करूंक लागले. शेकी पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें तुमी
इंडियेक थान अमृतसरान आहले, अमृतसर गेले ते पंजाब. पवित्र आत्म्यान तांकां सांगले तुम्ही चोलोन वसात. Wow. My goodness. आयकतात हांव तुमकां कितें सांगता तें. हम्म. पवित्र आत्म्यान त्या दोन फ्रेंचमॅनांक सांगले अमृतसर सान फ्रांस तुम्ही Wow. चोलोन वसात. हिच 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 रायड म्हणजे ट्रकान वसात हें करा. म्हणटच हो भुरगो 22 वर्सांचो आसलो. पण दुसऱ्याक जेन्ना ताणें सांगलें तो म्हणलो हांव म्हाकाय पवित्र आत्मा सांगता हो 22 वर्सांचो भुरगो जो म्हाका आतां मेळ्ळो आतां 70 वर्सांचो आहा. तो म्हणलो हांव 22 वर्सां हांव म्हणटालो हें कशें आमच्यान चलोंक जाता. हें हें हांगा न्ही की आमच्यान बस्तोऱ्यातान मडगांव वचूंक जाता म्हणजे 2-3 वरांची वाट 5 वरांची वाट. हें कितले देश. अमृतसर इंडिया टू फ्रांस. Praise God. ताणें मागणें केलें, शेकी मागणें केलें उपरांत पवित्र आत्म्यान ताकाय सांगलें बाबा तुमी चलोन वचात. आनी ताणें ह्या दोगांयनी वाट कॉमेस केली वचपाक, चलोन वचपाक. हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो, Oh, जेन्ना praise हो God. भाव म्हाका सांगूंक लागलो तो 25 वर्सांचो आहलो. ताणें म्हाका सांगलें तांकां 3 म्हयने लागले. 3 म्हयने लागले अमृतसर थान फ्रांस वचपाक. आनी तो म्हाका सांगूंक लागलो कशे भाशेन भावार्थानूच. आनी इट वॉज इन द इयर 1978. आनी तेन्ना शाह अभिरान म्हणजे अमृतसरांत ते हे खायबर पास पावले आनी तांकां थंयसर कोणें किडनॅप केले. आनी ते किडनॅप जाले देवर होमोसेक्शुअल. तांकां तांच्या घरा कडेन व्हेले. हे मागणे करूंक लागले आनी तांकां हात बाय रे. पासून तेजे उपरांत तुजो खायबर पास ते टूक देम थ्रू खायबर पास. मागीर ते अफगानिस्तान गेले. अफगानिस्तान मागीर ट्रक घेवन चलोन. आनी हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो ते म्हाका सांगूंक लागले कशे भाशेन ते जियेताले. ते खंयच्या हॉटेलान वेताले म्हणून वी आर मिशनरीज म्हणून. आनी कोण तांकां हॉटेलान रावपाक एक रातीक दितालो, जेवण दितालो फकत भावार्थान. दुडू नासले तांचे कडेन. फकत हॉटेला कडेन वचपाचे म्हणजे आमी मिशनरी म्हणून. आनी लोक आनी पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें वच म्हणून. हांव चलोन वच म्हणजे आतां कोणाची जबाबदारी आसली. पवित्र Pavitra आत्म्याची, Atma. Yes. देवाची. म्हणून तांकां कितले त्रास भोगले, कितले त्रास Wow. ताणें भोगले. जेन्ना ते 78 ते टेहरान पावले इराण. आनी तेन्ना शाह इराण काडलेलो ताका. खोमेनी येयल्लो आनी त्या वेळार ते रस्त्यार हाडले आनी तांकां थंयसर कोणें धरले आनी तांकां सांगलें तुमकां दुडू ना कशे भाशेन तुमी येयल्यात. पूण ते धांवन गेले आनी मागीर ते एका हॉटेलान तांकां रावंक दिले. 2 दीस रावले थंयसर. आनी रस्त्यार कितले लोक थंयसर खूब खूब त्रास लोकांनी भोगले. पूण शेकी भाव भयण जे सांगपाचें म्हणल्यार खूब ताणें म्हाका सुमार 2 वरां आपली खबर सांगली कशे भाशेन. पूण ताणें म्हणलें देवान आमकां सांगलां म्हणून आमी कसले त्रास भोगूंक तयार आसले. कितले आमकां इट वॉज व्हेरी हंबलिंग. Yes. इट Wow. वॉज व्हेरी हंबलिंग टू गो टू समबडी एंड से वी डोंट हॅव मनी. आमचे कडेन दुडू ना, आमकां जेवण जाय, आमकां जागो जाय रावपाक. आनी भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता जेन्ना ताणें ही गोवायकी म्हाका दिली चलोन वसोन शेकी ते टर्की पावले. सगळें सोडून पाकिस्तान, अफगानिस्तान मागीर इराण मागीर ते टर्की पावले. टर्की पावल्या उपरांत मागीर तांकां कोणें थंयसर दुडले आनी मागीर टर्कीथान तांणी फ्लायट घेतली आनी टर्कीथान ते टर्कीथान ते ग्रीस केले आनी ग्रीसथान मागीर तांकां कोणें मिशनरीन कितें दुडू दिले आनी टिकेट काडली आनी ते फ्रांस गेले. पावले 3 म्हयन्यांनी. तांकां टिकेट मेळोंक नासली जाल्यार फ्रॉम टर्की आनी 3 म्हयने लागतले आसले. म्हणटच तांकां 3 म्हयने लागले. आनी जेन्ना तो सांगतालो हांव चिंतूंक लागलो जे भाशेन ते ते राजा जेजू मेवपाक आयिल्ले जेन्ना जेजू जल्मलो Yeah. जाणाय Yeah. थ्री Hmm. किंग्स थ्री मेजाय. त्या वेळार हांव चिंतालो हे दोग जाण जेन्ना हो 25 वर्सांचो आसलो तेन्ना चलोन अमृतसर पंजाब
ते सामके टर्की पासून चोलन आनी हांव तुमकां सांगता पडून जे ताणें एक्सपिरियन्स म्हाका सांगला तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी थटकतल्यात कशे भाशेन फकत तो आवाज आयकून की देवान सांगलें तुमी चलोन वसा केन्ना थंडीन केन्ना गरमी केन्ना जेवण ना केन्ना पिवण ना केन्ना जागो ना रावपाक केन्ना रस्त्यार पूण कशे भाशेन ते देवान तांकां कशे भाशेन तांकां राखले जेवण दिलें आनी शेकी आपलो पासपोर्ट घेवन आनी कितें आपले कपडे घेवन ल्हान आनी कितें ते करून 3 म्हयन्यांनी ते आतां पावले आनी तो आज आतां 70 वर्सांचो आहा तेन्ना तो 25 वर्सांचो जाला आतां 70 वर्सांचो म्हाका मेवलो आनी तो म्हणटालो आतां हांव सगळे कडेन वेता तो तो थोड्या थोड्या म्हयन्यांनी वा थोड्या दिसांनी गोंया परतून येत हांवें ताका सांगलें ये म्हणून म्हणटच हांव तुका सांगता म्हजे भयणीनो असल्यो आमकां गोवायकी आमी आयकत जाल्यार आमकां पडोन येता हम्म. जेन्ना आमी आवाज आयकता देवाचो की पळय आमी चड करून देवाचो आवाज आयकना आमी आमचेच कोत्ता आमी कोण म्हणटा आरे बा चलोन कितें एक खावपाची वस्त चलोन वच आमी आमच्या सारकें. गांवांतल्यान एक वाड्यान दुसऱ्या वाड्यान आमकां जाय गाडी जाय येस. मडगांवांतल्यान फातोर्डा वचपाक गाडी जाय म्हाका दिसता अर्द्या वरांची वाट आसतली आमकां गाडी जाय आनी वो अमृतसरथान टर्की पावलो आनी मागीर ती टर्कीच्यान ग्रीस आनी 3 म्हयन्याची वाट जेवण आमी पयशे ना कांयच ना पूण ते आतां फकत ते उतर घेवन देवाचें की तांकां सांगलें म्हणून वसोन ते गेले आनी भाव भयणीनो ही गोवायकी जेन्ना हांवें आयकली म्हजोय भावार्थ वाडलो इट वॉज व्हेरी व्हेरी पावरफूल टेस्टिमनी व्हेरी पावरफूल टेस्टिमनी आनी हो म्हाका दादलो मेळ्ळो कितलो लोक हा सो फकत देवाचें उतर आयकलां देवाचो आवाज आयकला चल वस हें कर आनी हें करून ते आतां वय देवान सांगलें तुका कर म्हणून हाचो अर्थ न्ही की सगळें सोंपें जातलें सगळें तुका जेवण मेळटलें आनी खूब त्रास भोगचे पडटले पूण तें उतर घेवन रावशी जाल्यार कित्याक ताणें तुका सांगलां म्हणून त्या त्रासानूय तुजो भावार्थ घट जातलो तूं एकदम खालतो उरतलोय खालतो जातलोय कित्याक तुका आतां फकत देवाच्या उतराचेर आनी देवाच्या पदवेचेर तुका आतां भावार्थ दवरचो पडटलो थंयसर वचपाक प्रेज गॉड Praise जेजू God. कारगा जेजू कारगा. जेजू कारगा Wow. जेजू कारगा कितले फाटी आमी चिंता न्ही हा बाबा म्हजे कडेन जेवण ना म्हजे कडेन खाण ना म्हजे कडेन गाडी ना म्हजे कडेन ही बस येवंक ना आरे बस येवंक ना जाल्यार गाडी येवंक ना जाल्यार हें ना चल चलोंक वस राव नाका हें ना तें ना म्हणून आमी चड हें कोत्ता आमी चड म्हणटा हें ना तें ना जें आहा तें आमच्या जिवितान आमी घेवन तें काम करिना देखून आमी जेन्ना ही असली गोवायकी आमी आयकता देव आमकां सांगूंक सोदता चिंत नाका तुज्या हातान कितें ना तुज्या हातान कितें आहा तें इल्लें आसत जाल्यार तें घेवन आतां फुडें वच आनी म्हजें राज फुडें सरपाक वावर कोमेस कर जेजू कारगा Praise God. पूण थँक्यू ते जी मनशान ब्रदर ताका पयशे नासलोले न्ही ताका पयशे आसलोले सो ताणें ते पयशे लोकांगे देवागे लोकां वांटले कोणा ना तांकां दिले इट इज सो अमेझिंग या ही emptied himself. आनी तो म्हाका सांगतलो की तो एकदम गिरेस्त फामिलींतलो येता Yeah. आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो म्हज्या पायक फोन करूंक जातालो म्हज्या Yes. मायक ती म्हाका दूड धाडटली आसली पूण म्हाका तें नाका आसलें कित्याक आतां देवान म्हाका सांगलें की Yes. हांव आतां Wow. ताचें काम करता त्या दुडवाचेर तूं वचनाका हांव जेन्ना तुका सांगता की तूं वच तेन्ना ताणें तो आवाज आयकलो Yes. पळय आमी कितें चिंता आमी कोणाक मेळटले हांव अरे बाबा तूं म्हजे पासत मागणें कर ओ बाबा तूं म्हाका मातशें इल्लें उदार दुडू दी ओ आमी कोणाक मेळटले Yes. अरे Yes. म्हाका उदार तांदूळ दी ओ हें दी आमी केन्नाच चिंतिना की आमी देवाक खालती उरतले हांव आनी नाय जाल्यार आमी तें कशे भाशेन आमी ते दीस काडटले हांव कशे भाशेन कित्याक देव सदांच आमच्या सगळ्यांक दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी पूण आमी कितें करता
आमकां ती सोसणी काय ना, आमकां तें रावपाचें ना, आमकां जाय जाल्यार आत्तां जाय, आत्तां जाय तें आमकां, आत्तां Praise जाय. God. हांव तुमकां Very खरें सांगता, amazing. हांव तुमकां ही गोवायकी दिता, हांव सांगता, पूण जेन्ना हांवें आयकली ती गोवायकी, म्हजोच भावार्थ वाडलो, म्हजोच भावार्थ वाडलो. हांवें म्हणलें, दिस मॅन मस्ट बी फॅन्टॅस्टीक, फॅन्टॅस्टीक. आतां 70 Yeah. वर्सांचो. Fantastic. Wow, my goodness. No words. हांव जाल्यार थोडे पयशे शिगूर कोत्तालो फाटल्यान म्हाका वचपा जाय म्हण पोत्तून. He emptied. Oh, that is oh my goodness, that is the mightiest thing. So आनी amazing. तो म्हाका सांगतालो आतां आतां म्हजो म्हजो पाय गेलो, माय मेली, पाय मेलो, आनी म्हाका जे दिल्ले ते हांवें ते सोगले देवाच्या Yeah. राज्याचे म्हणजे उजार केले. आतां म्हजे कडेन दुडू चोड ना, पूण हांव भावार्थान चलतां, पूण हांव म्हजें देवाचें काम बंद करिना. हांव करीता. आतां म्हजी फामील आहा, म्हजी बायल आहा, म्हजी भुरगीं आहा, पूण ती जाणू हांव कशे भाशेन जियेता तो. आनी तो म्हणूंक लागलो, हांव आतां मिशनरी जालां, फकत देवाचें उतर परगट करता. हांगा वेता, थीं वेता, आनी हांव म्हजी गोवायकी दिता, हांव देवाचें उतर शिकयतां. आनी ताजी ताजी गोवायकी आयकोन खरें म्हजो Yes. भावार्थ आनी म्हजी सजमणी देव कशे भाशेन आमकां शिकोवंक सोदता, ती सजमणी म्हजी वाडली. जेजू कारगांव, Jesu kargaway, brother Sati. जेजू कारगांव. It's not easy at all. नॉट इजी, इट्स Praise नॉट God. इजी, इट्स नॉट इजी. Praise Jesus. जेजू कारगांव. Jesu kargaw. आनी कोण हा कसली टेस्टिमनी दिवपाक? Praise Jesus. आमी कितें शिकताले हांव? मागण्याचेर. 1 मागण्याची. Thessalonians 5:18. वी वर स्टडींग ऑन प्रेयर, करेक्ट? Prayer, yeah. करेक्ट नो? Yes. म्हणटच आमी 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 शिकल्या की आमी मागणे सदांच करपाक गरजेचें, करेक्ट? वी हॅव टू Correct. प्रे विदाउट सीजिंग. Ceasing. प्रे विदाउट सीजिंग. मागीर आमी शिकल्या की आमची कापस्ताद मागण्या वरवीं वाडटा. Mm. करेक्ट न्हू? होय. आमची कापस्ताद, आमची 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 स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी वाडटा मागण्या वरवीं. आनी मी पळयलें हांव कशे भाशेन जो कोण मागणी करता ताचो भावार्थूय काम बरे भाशेन करता. कित्याक आनी आमची कापस्ताद वाडपाक आमी कितें करूंक जाय? आमी कशे भाशेन वाडटली ती कोण म्हाका सांगूंक शकता? जो कोण देवाचें आयकता आनी कोत्ता उतर तोच म्हाका सांगतलो सारको जबाब. आमची स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी कशी वाडटा? उलयत what is that? Joshua 1:8. When we meditate on the word. आमची कापस्ताद वाडटा केन्ना? जेन्ना आमी प्रेइंग इन टंग्स कोत्ता. म्हणजे कितें? दुसऱ्या भासांनी उलयता तेन्ना. दुसऱ्या भासांनी उलयता. दुसऱ्या भासांनी जो उलयता तो पावर दिता आपल्या मागण्यांक. म्हणजे आमचो भावार्थ जो आसा तो काम करूंक जाय जाल्यार आमच्या भावार्थान आमकां जाय दुसऱ्या भाशांनी उलोवपाक. प्रेइंग इन टंग. Yes. Yes. तिसरी वस्त आमी कितें शिकल्या कालचे फावटी? प्रेयर कितें कोत्ता आमकां? आमकां आमकां कितें कोत्ता? विसरल्यात तुमी. पावर दिता न्ही ब्रदर. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां पावर मागणे दिता. आमकां बदलता. येस. मनाची नवसणी कोत्ता. आमी 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 शिकलेले आहोत की जेजूचे रूपांतर जाले. येस. करेक्ट. ट्रान्सफिगरेशन येस. आलके न्ही? होय. म्हणटच जेजूचो जेजू केन्ना बदललो? जेजूचे रूप केन्ना बदललें?
जेजूचे मागणे करता तेन्ना मागणे करतात करेक्ट करेक्ट येस जेन्ना जेजू मागणे कोत्तालो तेन्नाच ताजे रूप बदलले जेन्ना तो शिकयतालो मिलाग्री कोत्तालो प्रवासन कोत्तालो तेन्ना ताजे रूप केन्नाच बदलूंक ना पण जेन्ना तो मागणे कोत्तालो तेन्नाच की ताजे रूप बदलले बदलले आतां ओर कित्याक तो कितें देवाची मोहिमा पळयतालो देवाची महिमा करेक्ट प्रेज गॉड म्हणटच म्हणटच ही वस्त आमी एकदम गरजेची म्हज्या भयणीनो कित्याक आमी मागण्यांनी ना जाल्यार आमी मागणे सदांकाल करिना जाल्यार कितें जातलें बदलाव जावचो ना आमी 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 थांबो नासतना मागणे करपाक गरजेचें वी हॅव टू प्रे विदाउट सीझिंग वी हॅव टू प्रे विदाउट सीझिंग तेन्ना बदलाव आमचे भितर जातलो आनी आमची कापस्ताद आमची आमची कितें म्हणटात ती आमची स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी वाडटली कित्याक जेन्ना आमी एक न्हंय रोचना जाल्यार तेन्ना आमचे भितर आमकां एकल्याक भावार्थ मेळना जेजूचो भावार्थ मेळना पूण तो भावार्थ चलोंक जाय जाल्यार आमकां दुसऱ्या भाशांनी उलोवपाक गरजेचें तो आमच्या भावार्थाक पावर दिवपाक ती बॅटरी दिवपाक गरजेची देखून मागण्यांनी ते फकत जाता मागण्यांनी मागणे कसले विचित्र भाशांनी दुसऱ्या भाशांनी उलोवपाक जेजू कारगांव जेजू कालगा जेजू कारगांव अच्छा जेजू काल आयज आमी पळोवया आनी एक वस्त पळोवया मागण्या विशीं मागणे कितें करता मागणे सैतानाची येवजण काबार करून उडयता प्रेज गॉड मागणे पळय पळय सैतान कितें येता सैतान येता आमच्या जिवितान चोरपाक नागोवपाक मारपाक आनी कंट्रोल मारपाक वय मारपाक उडोवंक येता सारकें पूण होय मागण्या विशीं आमच्यान सैतानाची येवजण आतां आमच्या दुस्मनाची येवजण आमच्यान आतां तोडूंक जाता पळय आतां हांव तुमकां एक देवाचें उतर सांगता जाकोबाचो पयलो आविस्वोर वड 13 जाकोबाचो पयलो जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 13 वाचुया जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 13 आपणाचेर ताळणी येता तेन्ना कोणेच अशें म्हणचें न्हय देव म्हाका हे ताळणेंत घालता कित्याक ताळणी देवाक लागोच ना न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच ताळणेंत घालिना प्रेज जीसस जेजू कारगांव म्हणटोच ताळणी देवा कडसून केन्नाच येना ताळणी कोणा कडसून येता सैताना सैताना कडसून म्हणटोच जेन्ना सैतान आमकां ताळणी हाडटा सैतान कितें करतलो तो आमच्या जिवितान कितें वायट हाडटलो आमच्या जिवितान कसलो एक्सिडेंट हाडटलो कितें वायट आमच्या जिवितान जातलें आमच्या जिवितान कसलें दूख येतलें गरीबकाय येतली कसलें कसलें दुयेंस येतलें कसली पिडा येतली कितें वायट आमच्या जिवितान कसलें दूख आमच्या जिवितान येत जाल्यार ते हाचो अर्थ कितें की आमच्या जिवितान कसली ताळणी येयल्या वय की ना होय पळय म्हज्या भयणीन हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां देव आमच्या जिवितान कसलें वायट हाडटा ना ना देव आमच्या जिवितान कसलेंच वायट हाडिना कित्याक देव जावन आसा एक बरो देव
देव आमच्या जिवितांत कसलेंच वायट हाडचो ना. पळयात, हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां. समजा आमी जेन्ना ल्हान आसलीं, आमी इस्कॉलाक गेल्लीं, आमी केन्ना चुकल्या, आमी शिकोंक ना वा आमचो होमवर्क करूंक ना, तेन्ना आमची 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 टिचर कितें करताली, आमकां रुलर घेताली वा कितें दिमी घालपाक म्हणटाली, वा कितें आमकां पनिशमेंट दिताली. सारकें? होय होय की होय ना? होय पूण देव त्या 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 टिचरी भाशेन न्हय, आमच्या पाय माय भाशेन न्हय. तो आमकां कसलें दुयेंस हाडचो ना, तो आमकां कसली सुपाटी मारचो ना. हांव आतां पळय, हांवें तुमकां सांगलें थोड्या थोड्या मध्य वरां पयलीं जेन्ना हांव तुमकां म्हज्या बापूल भयणीचे विशीं हांव तुमकां एक गोवायकी दितालो, हांवें फोनाचेर तिका सुपाटी दिली. देव आमकां सुपाटी दिता? ना. ना. आनी सुपाटी दिना म्हणून आमी चिंताव की आमच्यान जें करूंक जाय तें आमी करूंक जाता. प्रेज गॉड. वय ब्रदर. Praise. आमकां आमकां देवाची भिरांत ना. वी हॅव नो फियर ऑफ द लॉर्ड. तो बरो देव, तो देव मोगाल, तो सगळें सजमता. तो सगळें सजमता. सगळें तुज्या हातान घालता. पण भाव भयणी, म्हज्या भयणीनो, हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां, कितें वायट आमच्या जिवितांत येत जाल्यार ती जावन आसा एक ताळणी. कित्याक ती सैताना कडसून येता, ती जेजू कडसून येना. होय की ना? होय. म्हणजे जेन्ना आमी ताळणीन पडटाव, आयकात, जेन्ना कोण ताळणीन पडटा, हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ कितें? तशें हा? What is the meaning if that somebody is falling into temptation? lack of Responsibility. understanding. तो मागणे करिना, there is prayerlessness. Hmm. Praise पण God. आमच्या बहिणीनो, आमचे सांगूंक सोदता ते आयका. देवाचें उतर आमकां सांगता, पळयात, आमच्या स्क्रिनाचेर हा, देव ताळणी आमच्या जिवितांत हाडिना. ताळणी कोणा कडसून येता? देवा कडसून येता वा सैताना कडसून येता? सैताना. Satan. सैताना कडसून येता. करेक्ट? Yes. म्हणटच जेन्ना ताळणी येता, हाचो अर्थ कितें? की आमकां प्रोटेक्शन ना. आमकां प्रोटेक्शन ना. कित्याक आमी मागण्यांनी ना. जेन्ना त्रास जाता, किती कोळ येता, मागीर आमी ब्रादराक आपयता, सिस्टराक आपयता, बिस्पाक आपयता, पाद्रीक आपयता सांते सांग दिवपाक, आनी सगळे मागणे आमी मागीर तेज्या उपरांत करता. पूण आमी मागणे कित्याक सदांकाल करिना? मागणे कितें करपाक गरजेचें. कित्याक जो कोण मागणे करिना, ताळणी ताच्या जिवितांत येतली. कित्याक सैतान तांच्या जिवितांत येतलो. सारकें? Praise Jesus. Brother, question. हा. पूण मागणें कोत्ता तेन्ना पासून तो सैतान लागतलो न्ही आमचे फाटल्यान, बिकॉज आवर बॅटल इज नॉट अगेन्स्ट फ्लेश अँड ब्लड. ओके. जेन्ना आमी मागणे कोत्ता, या. जेन्ना आमी मागणे कोत्ता, आमचो फोकस, आमची चोत्राय जेजूचेर हा, ओ आमी अजून पासून मॅच्युअर जावना की आमी डिस्टर्ब जाता? बरें बरें बरें, हें उदाहरण सोड, हें उदाहरण सोड. हांव विचारता तुमकां. समजा आमी आतां, आमकां कोणें प्रायम मिनिस्टरा कडेन आपयल्यात, प्रायम मिनिस्टरा कडेन. ओके? कोण आमकां प्रायम मिनिस्टरा कडेन आपयना, पूण समजा आमचे बाय मारयेक आमकां सगल्यांक प्रायम मिनिस्टरान आपयल्यान, तुका त्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचपाक तुज्यान थंयसर वचूंक जाय. हॅलो प्रायम मिनिस्टर, बेचार न्ही, ते तुका विचार, अरे तुका आमंत्रण खंय आहा तुजें, चॅक करतले. मागीर तुजें सुटकेस चॅक करतले, तुका बॉडी चॅक, सिक्युरिटी चॅक करतले. मागीर तुका बसयतले. मागीर तुका कितें च्या पाणी दितले. मागीर तुका तेंच्या रुमान व्हरतले. थंयसर तुका रावचें पडटलें, कित्याक प्रायम मिनिस्टर येवपाचो आहा. तेजे उपरांत तो येतलो थंयसर. जेन्ना तो येतलो, तो आतां तुजे बरोबर हा म्हणून तुजे तुजे कडेन कांय ना,
तू आता तुझ्यान भायर वचोंक जायना, तुझे कडेन खावपाक काय ना, तुझी आख्खी चोत्राय आता त्या प्रायम मिनिस्टराचेर आसतली, वय की ना? होय ब्रदर. पूण आमी कितें करता? आमी जेन्ना मागणे करपाक वेता, आमी आमचे खटखटे घेवन, आमचे लाडू, आमी फोंड मारता, कुजनान फोंड मारता मागीर आमी हे वाटेन मागणे करता. कोण ते वाटेन कोण म्हणटा, आरे बाप गो रे बरो हा तर जालो मागणे करता. आमी शेंबर वस्तू करता, कित्याक आमकां आजून पासून सजमून येना की आमी देवा फुड्यान त्या वेळार आमची आख्खी चोत्राय आसूंक जाय कोणाचेर? जेजूचेर. देवाचे. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीन, आयकात हां, वायट धरिनाका. हांव विचारता, कितलीं जाणां आमी मागणे अशें करता की हांव जेन्ना मागणे करता, म्हजी कूड बंद करता, म्हजो रूम बंद करता, कोणूच थंयसर येवंक शकना. कोणूय म्हज्या फामिलींतलो नको की हांव मागणे करता म्हणून. पूण आमी जेन्ना मागणे करता, सगलो आमचो शेजारी पासून जाणो की आमी मागणे करता म्हणून. It's good. तुम्ही समजले हांव कितें सांगूंक सोदता तें? प्रेयर इज सपोज टू बी व्हेरी प्रायवेट अँड पर्सनल. इट इज युअर रिलेशनशीप. तो जो संबंद तुवें वेळ काडूंक जाय, रातचो, सकाळींचो, मदल्यान कोण कोण घरान आपलें काम करतात, तूं थंयसर आहाय जेजू बरोबर रडटाय, मागणे करताय, तूं ताचे बरोबर आहाय, तो तुजे बरोबर आहा, तूं उलयताय, तुका आनी कोणाचेच पडोंक ना, तुज्या पोटाचें पडोंक ना, तुज्या रान्नाचेर पडोंक ना, तुज्या कामाचेर, तुज्या घरकाराचेर, तुज्या बायलेचेर, भुरग्यांचेर, नातवाचेर, कोणाचेर तुजें मन ना. तुजें फकत मन जेजूचेर आहा. तूं ते थोडो वेळ काडटाय आनी जेजूचे बरोबर आहाय आनी तेच्या मोगान तूं तो संबंद दवरताय. ह्या भाशेन आमी मागणे करता काय? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, हांव विचारता, आमी अशे भाशेन मागणे करता काय? आमी जेन्ना मागणे करता, आयलीं सगळीं 10-12 घरांची आहा, अरे तेच करया रे आमच्या बाबा सरींचे हा मातसो बेगी कर रे बाबा, टीव्ही चलता आमी 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 कॉर्पोरेट प्रे करपाक बरी आहा. मातशें कितें कांतार केलें, कितें तेर्स केलो, मीस केलें, लादाई केली, कॉर्पोरेट प्रे करपाक आमी एकदम फर्स्ट क्लास आहा. पूण थंयसर देव ना. थंयसर फकत रिलीजन धर्म चलता. मागणे करता म्हणजे वन ऑन वन, कोण ना. हांव उपास करता, हांव म्हजे चिंतना म्हजे पेवपाचें खावपाचें, म्हाका गरमी जाता, थंडी जाता, की थंयसर कोण थंयसर आवाज करता, हांव जेजूचे बरोबर आहा. हे भाशेन आमी मागणे करता काय? Oh, Jesus. हांव विचारता म्हज्या भयणीनो तुमकां, हांव प्रश्न विचारता, आमी अशे भाशेन मागणे करता काय? ना ब्रदर. हाऊ डू वी प्रे? हाऊ डू वी प्रे? आमी जेन्ना आमच्या जिवितान असले आळकोळ येता जाल्यार असले 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 कितें म्हणटात ती ताळणी टाळणी. येता, हाचो अर्थ कितें? की आमचो संबंद जेजूशी आजून पासून घट जावंक ना. आमी फकत धर्मान बुडल्या. पळयात म्हज्या भयणीनो, आमी आमी आमच्या आमच्या जेजूची आमी आमी वी आर द व्हीआयपीज ऑफ जीसस. वी आर द व्हीआयपीज ऑफ द किंगडम. वी आर प्रिन्सेस ऑफ द किंगडम. आमी राजा देवाच्या राज्यान. पण आमी अशेंच चिंता? आमी राजा आनी राणी देवाच्या राज्यांतली. आमी आमी अशेंच चिंता? आमी भिकारी भाशेन जियेता. We live like beggars because we got beggar mentality. कित्याक आमी जेन्ना मागणे करता, पळय तुज्या थोडो लोक म्हणटालो, ब्रादर तुजे कडेन 4 रूम आहात, म्हजे एकूच रूम आहा, म्हजी बायल आहा, भुरग्यां. तुजी बायल भुरगीं आहात मरे, दोंगरार वच. जेजू मागणे करतालो तेन्ना आपल्या शिसांक सोडटालो, Jesus. लोकांक सोडटालो, दोंगरार वेतालो, आपल्या बापाशी मागणे करतालो. जेन्ना म्हाका पळयात, हांव तुमकां एक खबर म्हजीच खबर सांगूंक सोदता. जेन्ना हांव म्हजे बायलेक पयलो मेळ्ळो, आमी जेन्ना मेवतालीं,
आमच्या थिंचोरूय बसोंक जातालो. लोक थिंचोर पळयता, लोक थिंचोर आवाज आहा, आमकां कोणाचेच पडना, कित्याक आमी बरोबर हा उलयता, कोणूय कोणाचेच पडना. कोण पळयता जाल्यार पळयनी, आमी आमी आमचे बरोबर हा. वी आर टुगेदर. जेन्ना आमी जेजू बरोबर, ही इज माय लवर, म्हज्यान खिंचोरूय बसोंक जाता, कित्याक हांव म्हजो संबंद ताजेशी आहा. आमी आमी कितें सांगता, ब्रादर म्हज्यान मागणी करत, थंयसर आमचे आमचे थंयसर गणपतीच्या थंयसर लावड स्पिकर म्हाका आवाज येता थंयसर. मागीर हे वाटेन गाडी चलता, ट्रेन चलता, एक वाटेन म्हजी बायल थंयसर फण मारता, खूब आवाज येता, म्हाज्यान मागणें करूंक जायना. आमी फकत एक्सक्युजीस दिवपाक तयार जाता. पूण जेन्ना कोण कितें म्हणटा हे डिसिप्लीन कोत्ता मागणें करपाचें, जेजू बरोबर रावपाक, हांव तुमकां सांगता भाव भयणीनो, ताळणी येत, पूण त्या वेळार पवित्र आत्मा तुका अशें उतर दितलो की तुज्यान ती ताळणी पयस करूंक जाता. यू कॅन डिफीट द टेम्पटेशन. यू कॅन ओवरकम द टेम्पटेशन. हांव कितें सांगता तें आयकतात तुमी? हांव कितें म्हणटा तें आमकां सदांच आमच्या आमच्या मनशाच्या सैमान आमकां आमकां कितें रास जावन दिवपाक आमी तयार जाता. वी हॅव ऑलवेज द रिजन, सम एक्सक्यूज आमच्या जिवितांत. ब्रादर अशें घडलें, कित्याक तशें घडलें, अशें जालें. काय अशें जालें तशें जालें कित्याक घडलें जाणें तुमच्या जिवितांत? यू नो वाय देर इज अ रिजन फॉर दॅट. नो एक्सक्यूज. कित्याक आमी मागण्यांनी ना, प्रेयरलेसनेस. आयकतात म्हज्या भयणीनो, तुमी 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 म्हजे रागार जायता अशे भाशेन उलयता जाल्यार, पूण हांव तुमकां खरें सत सांगता, इफ देर इज प्रेयरलेसनेस, ताळणी येतलीच. सैतान तुज्या जिवितान येवन चोत्तलोच. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? डू यू अंडरस्टँड? Yes, yes. That's what I was बरें waiting for. Yes. बरें. हांव एक स्क्रिप्चर दाखयता तुमकां. आय गिव यू वन स्क्रिप्चर. Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs कितें म्हणटात आमचे भाशेन? बुक ऑफ Munyo. Proverbs. Munyo, brother. मुन्नी मुन्यो 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 आप विस्फोट 10 वोट 22 वाचूया. कोणाक आमचे भाशेन वाचूंक जाता? Jonina, you read, Jonina. आहे. Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs chapter 10. Yeah, it's Proverbs 10:22. Proverbs 10:22. सर्वेस्पराचो आशीर्वाद गिरेस्काय हाडटा. आमचो कोश्टी प्रयत्न तातूंत कांय चडोवंक शकना. इंग्लिशीन सांगता. The Lord makes riches, or the blessings of the Lord makes riches, and he adds no sorrow. The blessing of the Lord makes riches, and he adds no sorrow. म्हणजे कितें? देवाचो आशीर्वाद आमच्या जिवितांत कितें हाडटा? गिरेस्काय हाडटा. आनी तो आमच्या जिवितांत कसलेंच दूख हाडिना. सारकें? समजलें तुमी ही म्हणणी कितें म्हणटा ती? होय होय ब्रदर. म्हणटोच एक मनीस जो आशीर्वादान भरला, ताका केन्नाच कसलें दूख येवचें ना. Praise There God. be no sorrow in the life of a person who's blessed. सगळे जे दूख आसा ताच्या जिवितांत ते सगळे काबार जातले जो ज्या मनशाच्या जिवितांत देवाचो आशीर्वाद हा. म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, तुमी समजता कितें सांगूंक सोदता तें? डू यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग? Yes, say that again, brother. No, what did you say the last bit? पळय, जेन्ना कोणाच्या जिवितांत देवाचो आशीर्वाद आसा, ताच्या जिवितांत कसलें दूख आसचें ना. Amen. Correct. कित्याक मनशाच्या जिवितांत दूख हा? कितल्याक मनशाच्या जिवितांत कितें कमी हा? कित्याक
ताज्या जिवितान अजूनपासून आशीर्वाद ना देखून तो आशीर्वाद मेळपाक आमकां मागण्याची गरज. Amen. Amen. Praise God. Worship and prayer. प्रेयरलेसनेस. पळय म्हणजे भयणीनो, ऐकात हांव कितें सांगूं सोदता. प्लीज अंडरस्टँड द प्रोसेस. आमी मागण्यांनी पळय मातशें मातसो एसी बंद करता. पळयात हांव कितें सांगता तें आयकात. पळयात, ज्या मनशाच्या जिवितान मागणें ना पळय, आतां तुमी म्हाका म्हणशात ब्रादर मागणें ना कितें म्हणटाय, हांव सदांकाळ मिसाक वेता. आतां आतां बुधवार दिसा हांव तुजें उतर आयकोंक येता. हांव सकाळीं मिसाक वेता सदांकाळ. आमच्या घरा सदांकाळ तेर्स आसता. तूं जाणय 8 आमी तेर्स कोत्ता. सोराचेर आयमोरी जाता म्हणून आमी आयमोरी कोत्ता. आनी तुज्या जिवितान अजून पासून हें सगळें करून अजून पासून तुज्या जिवितान इतलें दूख हा. कित्याक मेसाक सदांकाळ वेताय, तेर सदां कोत्ताय, लादाई सदां कोत्ताय, डिवायन मसी कोत्ताय, बुधवाराचे उतर तूं जे आमी परगोट कोत्ताय तें चुकोनाय. हे सगळें कोत्ताय. अजून पासून तुज्या जिवितान कितें हा? दूख हा. कित्याक हा? Why is there sorrow in your life? Proverbs 10:22 आमकां जबाब दिता. The blessing of the Lord makes rich and he adds no sorrow. म्हणटच Praise God. जेन्ना खंयच्या मनशाच्या जिवितान देवाचो आशीर्वाद हा, सगळें जे दूख हा, द सॉरो, तो पयस जातलो. बरें 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 हांव बरें तुमकां थँक्यू होली स्पिरीट. पळयात म्हज्या भयणीनो, ऐकात 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 म्हज्या भाव भयणीनो. देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां? आमचो दिसपट्टो आमकां आमचो दिसपट्टो गिराज आयज ग्रास I आमकां come. दी. सारकें. गिव अस टुडे Yes. आवर डेली ब्रेड. सारकें. Yes. Yes. म्हणटोच लोक आतां कितें म्हणटा, सायबा तूं म्हजो म्हाका सदांचो गिराज दी. तो उठता सकाळीं, तो नगो कितें जेवतलो, तो कितें खातलो, तो ताच्या जिवितान नगो आतां भुरग्यांक कितें करतलो, तो नगो ताचें दुयेंस केन्ना पयस जातलें, तो नगो ताच्या जिवितान हांव ताची बदलाव जातलो. पूण एक दुसरो दादलो हा, ताजे कडेन आपल्या फ्रिजान जेवण हा, ताच्या बँक अकाउंटान थोडे सेविंग हा. आतां ह्या मनशाच्या जिवितान दिसपट्टो गिराज ताका गरज मागणी करपाची. तो जाणो देवान ताका आशीर्वादान भरला. वय की ना? Yes. Yes. Praise He God. has already blessed him because he's got food in his fridge, he's got food in his house, he's got some bank balance with him. So ताचे कडेन आशीर्वाद हा. तो आशीर्वाद कोणापासून? फकत आपणाचेच पळोवपाक ओ तो आशीर्वाद दुसऱ्यांक दिवपाक. To be a blessing to others. For what reason is he blessed? To bless others. To be a To bless blessing. others, correct? So, जेन्ना देव कोणाक आशीर्वादान भरता, ताका आशीर्वादान भरता, तो दुसऱ्यांक तो आशीर्वाद दिवपाक. Amen. Yes. Yes. But for that man to be blessed, that man must be in prayer every day. Praise What God. is the meaning of prayer? बिश्तो तेर्स केलो, बिश्टे मिसाक गेले, लादाई केले, कितें बिश्टे कितें कितें थोडे स्क्रिप्चर म्हणले, कितें बिश्टे नोमान मोरी केले, कितें बिश्टे डिवायन मसी केले, कितें बिश्टे कट मागणे केले, हे प्रेयर जाले ना. प्रेयर म्हणजे कितें? हांवें तुमकां सुमार हे जे कमेंट्स करतलो, मागणे विशीं हांव कमेंट्स करतलो, हांवें तुमकां सांगलेलें. प्रेयर जावन आसा समोन. हांव उलयतां, देव आयकता. देव उलयता, हांव आयकतां. त्याच्या उपरांत आमचे भितर भासाभास चलता. हांवें तुमकां ती गोवायकी दिली थोडे वेळ पयलीं. तो मनीस जो 22-25 वर्सांचो आसलो, ताका देवान सांगलें तूं चलोन वच. ताचे कडेन दुडू आसले पांय माय कडेन. ताणें जे दुडू आसले ताणें सगळे देवाच्या राज्यान घातले. जेन्ना ताका वसोंक जाय आसलो ताचे कडेन दुडू नासले. ताणें वसोंक ना आनी उदार घेवंक ना. तो गेलो आनी चलोंक लागलो. खंयसर थान? अमृतसर टू फ्रांस. देवान सांगलें ताका
आणि जेन्ना देवान ताका सांगलें तूं वचन मोत्तलोय म्हणून ताका त्रास ताका खूब भोगले ताका थंयसर there was a threat to his life. There was some homosexuals in Khyber Pass who took them. पण ताका देवान प्रोटेक्शन वाचयलें. दिले. देवान Yes. सांगलेलें ताका जेन्ना जेजून ताका सांगलें चल पेली तोडी या ताका सांगू ना की वादळ येत जाल्यार तुमी मोत्तेले म्हणून ताणें सांगलें हांव तुमचे बरोबर हा. म्हणटच जेन्ना आमी मागणी कोत्ता ही खात्री हा म्हजे कडेन की देव म्हज्या सोवे हा, देव म्हजे कडेन उलयता, देव म्हाका सांगता, देव म्हाका कितें करूंक जाय तें म्हाका सांगता. पूण आमी कितें करता जे आमच्या तकलेन हा या आमच्या खोल तकलेन हा तेच आमी करता. देखून आमच्या जिवितांत आशीर्वाद देवाचो येना. The reason why we are not blessed is because we don't spend quality time of prayer with the Lord. We are prayerless. मागणे ना. आणि हांव तुमकां सांगता तुमी म्हाका सांगिना की ब्रादर तूं म्हणनाका आमी मागणे करना आमी तेर्स करता मिसाक वेता डिवायन मसी करता हे करता ते पूण तें प्रेयर न्ही. प्रेयर इज अ डायलॉग. यू हॅव टू हियर हिज वॉइस. ताजो आवाज आयकोपाक आनी तो एक दिसांनी 2 दिसांनी आमच्या खोड्ड्यान आमच्या खूब वस्तू आहात खूब चिकोल भरला. ह्यो चिकल्यान आमच्या देवाचो आवाज आमच्यान आयकोंक जाता ना आयकोंक जायना. देखून आमचे सगळे जे भितर आमचे सगळे आमी जे भशेन कोणे वचून न्हांक जाय न्ही सगळो चिकोल काडूंक जाय ते भशेन आमी देवाच्या उतरां चिकोल काडपाक गरजेचो. वी नीड टू टेक अ मायंड बाथ. हे देवाचें उतर आयकोपाक देवाची शिकवण आयकोपाक ही सजमणी मेळपाक गरजेची. कित्याक आमकां इगोर्ज मातेन आमकां धर्मान कितें शिकयलां या इगोर्जेन मागणें कर मिसाक ये तुजे दुडू घाल तेर्स कर लादाळी कर सायडीन मायंगाड हें सगळें कर हे सगळें बरें जातलें. पूण हें सगळें करून आमचो लोक आजून पासून भिकाऱ्या भशेन चलता. आजून पासून तांकां इतलें दुयेंस पडलां इतलें ताच्या जिवितांत पाड जालां. कित्याक प्रेयरलेसनेस. हांव तुमकां एक गोश्ट सांगूंक सोदतां. जेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमकां म्हणजे इट इज नॉट सफिशियंट. जेन्ना देवाचो आशिर्वाद जो देव आमकां आशिर्वाद दिवंक सोदता कित्याक आशिर्वाद आमकां कसो मेळटा हांवें तुमकां सांगलें म्हणणी 10:22 ही डजंट ऍड सॉरो ही इज ओन्ली गिवींग ब्लेसिंग. म्हणजे जेन्ना ताजो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत पुरो ना कितें जाता उणो जाता. उणो हा तेन्ना म्हज्या भावणेन कितें जाता वी बिकम वाल्नरेबल टू सॉरो. म्हणजे आमच्या जिवितांत कसलें ना कसलें दूख येतलेंच. आयकोता कितें सांगूंक सोदता तें जेन्ना ताजो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत उणो हा देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत उणो हा तेन्ना आमच्या जिवितांत कसलें ना कसलें दूख येतलेंच. समजलें तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें. वय ब्रदर. हांव तुमकां म्हज्याच फॅमिलींतली एक गोवायकी दिता. जेन्ना हांव ल्हान आसलो आनी म्हाका दिसता म्हजो पाय ताच्या पाय मायन ताका असो वयर काडलेलो आनी म्हजो पाय सदांच म्हणटालो आमी जेन्ना बसताले जेवणाचेर समजा आमचे कडेन थंयसर दाल इस्ती हा ओ कोडी हा ओ शीत हा ओ कितें डीश हा तो म्हणटालो सदांच हें सगळें आमी जे हा आमच्या घरान जेवणाक हें हाडीत जाल्यार तें काबार जातलें. समजा हें डबल हाडीत जाल्यार तेंय काबार जातलें. म्हणटच आमी नको की आमचे कडेन समजा इतलें हा ओके इतलें हा हांव म्हजो हात असो करता इतलें हा आमी जाणो इतलें हा जाल्यार आमच्यान तें आख्ख्या फॅमिलीन आमच्यान शेअर करूंक जाता की ना. वय. Can we not share it? If there is Yes. more, that means there will be more share. म्हणटच Yes. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत आमी ट्रेन करता आमकां की आमच्या जिवितांत इतलें हा आनी आमी तें बरे भशेन वांटून आमी खावंक जाय जाणें कितें जाता तें देव पळयता ही फामील कशे भाशेन
कोणाक चड मेळना, पाय चड मेळना, मांय चड मेळना, त्या ल्हान भुरग्याक चड सगळ्यांक बरोबर मेळटा, सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट करून मेळटा. सो इन द सेम वे जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत आमकां हें ट्रेनिंग मेळटा आमच्या पाय माय कडसून, आनी हें ट्रेनिंग म्हज्या पाय मायक मेळ्ळें, हें ट्रेनिंग हांव म्हज्या भुरग्यांक पासून दिलां हांवें. कित्याक आमी सदांच चिंता की पळयात, आतां आमच्या मेजाचेर सुमार आमी 5 जाणां. जेन्ना आतां आमी 5 जाणां, आमी 2 जाणां आहात, भुरगीं भायर गेलीं. पण जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं, समजा आमच्या घरान समजा 4 आंबे आसले, आमी 5 जाणां. ते 4 आंबे आमी अशे भाशेन कातरताले हांव, डिस्ट्रीब्यूट करतले हांव की सगल्यांक मेळटलो. कोणाक पाड्डो जाय, बरें तुका 2 पीस जाय, म्हणजे सगल्यांक बरोबर इक्वल शेअर मेळटालो. 4 5 आसत जाल्यार सगळ्यांक एक एक मेळटालो, पूण 4 आसत जाल्यार 5 दिवंक जाय जाल्यार. तेच भाशेन जेन्ना देव आमकां आशिर्वादान बोदता, आमी कशे भाशेन तो आशिर्वाद वापरता. हाऊ डू वी यूज द ब्लेसिंग? जे म्हाका मेळ्ळां एकाच दिसान हांव काबार करता, हांव तें आतां म्हणटा बरें, हें आयज म्हाका मेळ्ळां, हें हांव थोडें काडटलों आनी हांव फाल्यांक दवरतलों. हे फाल्यांचो दीस येयलो, मागीर पळोवया आमी कशे भाशेन थोडें काडून आमी तिसऱ्या दिसा दवरतले हांव. म्हणजे आयज येयलें सगळें काबार केलें. दॅट एटिट्यूड इज अ व्हेरी रॉटन एटिट्यूड. आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? Yes, जेन्ना brother. देव आमकां कितें आशिर्वादान बोदता, तो आमी 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 चिंतता, अरे फाल्यां कितें पळोवपाचें, दीस पडटा गिरायज आयज आमकां दी, आयज काबार करपाचें. बट दॅट इज नॉट द वे गॉड हॅज क्रिएटेड अस. गॉड हॅज क्रिएटेड अस. देवान आमकां अशी आशिर्वादान दिल्या की आमी तो आशिर्वाद जो आमकां दिला, आमी तो शेअर करून आमी कित्याक आतां समजा हांव तुका आनी एक एग्जांपल दिता. समजा म्हज्या घरान 20 आंबे येयले, 20, आनी आमी 5 जाणां आहात. एकल्याक कितले मेळटले? 4 मेळटले. Yeah. पूण तूं 4 आंबे तुज्यान एक दिसान खावंक जाता? No. तुज्यान एक दीस खावंक जाता. म्हणजे तुज्यान आतां ते बाकीचे जे 3 आंबे आहात ते फाल्यां परवां तेरवां धरूंक जाता. आतां समजात ते 3 दीस धरून ते पिकल्यात जाल्यार ते पिड्यार जातले. तुज्यान चिंतूंक जाता, बाबा हे आतां पिड्यार जातले, हांव आतां कितें सॅलड करतलो, ओ कितें फ्रूट सॅलड करतलो, ओ कितें कितें डीश करतलो, पिड्यार जावपाक दिवचो ना. म्हणटच ती जाणवाय देवान आमकां दिल्या. तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां आशिर्वादान भरल्या, आमकां जाय देवाची जाणवाय, देवा बरोबर संबंद जाय. आनी हो संबंद आमचो केन्ना जातलो? जेन्ना आमी मागण्यांनी आहात. ओन्ली वेन वी ताच्या आर इन. एकवटान आसत. कोण मागण्यांनी ना जाल्यार तो कितें म्हणटलो? अरे फाल्यांचे पळोवचे रे, काबार करया आयज. आय फिनिश इट टुडे अँड टुमॉरो साक युअर थंब. आर यू अंडरस्टँडिंग कितें सांगता तें? तुमी Yeah, समजता that's कितें true, सांगूंक brother. सोदता Yes. तें? Praise जो God. कोण मागण्यांनी आहा न्हू म्हज्या भाव भयणीनो, जो कोण मागण्यांनी आहा, देव ताचे कडेन उलयता, म्हणटा हांव तुका आशिर्वादान बोदतां, हांव तुका आतां परीक्षा दितां, कशे भाशेन तुज्यान प्लॅन करूंक जाता. कित्याक हांवें तुका जो आशिर्वादान बोल्ला फकत तुकाच न्हय, हांवें तुका समजा तुका आतां 20. आनी एक गोश्ट आमी बरी शिकल्या आमी आमच्या पाय कडसून, कित्याक तो शिकलो. समजा तुज्या घरान तुका 20 आंबे दिले आनी तुमी 5 जाणां, सोमली एक एक खा. तातूंतले सुमार 10 काड, वद्दे काड आनी शेजाऱ्याक दी, तुज्या भाव भयणांक दी, हाका दी, ताका दी. म्हणटच तुवें कितें केलें? तुवें काडले ते आनी आतां तुवें कोणाच्या जिवितान घातले. सारकें? Yeah. येस, म्हणटच ही जाणवाय तुका किंचली मेळली? देवाकडच्यान. देवा कडसून. कित्याक God is a God who doesn't bless you only for yourself. He blesses you to be a blessing. Amen. Amen. God blesses you to be a blessing. म्हणटच आतां Praise समजा God. तुका आतां तुका कोणें 20 आंबे दिले, सगळे फुटाचे, कसले मानकुराद बी न्ही, कसले कसले कचरो दिलो, आनी तुवें ते 20 आंबे काडले आनी दुसऱ्यान, कित्याक तुका ते फूट आंबे नाकात, ते बरे आंबे न्हय, तुवें ते कसले कचरो आंबे कोणाक दिसले. तुका दिसता की तुवें कितें बरें केलें? ना. No. जे नाका आहले ते तुवें कोणाक दुसऱ्यांक दिले.
जेन्ना तुवें जे तुका नाका आसलें तें दुसऱ्यांक दिलें, तुवें कित्याक दिलें तें? कित्याक तुजो संबंद देवाशी घट ना. Praise तूं जे God. तुका कचरो आंबो जो दिलो, तुज्यान कितें करूंक जातालें, पूण जेन्ना तुका कितें बरें मेळलें, तें बरें तुवें दुसऱ्यांक दिवंक नाय. तुवें कचरो दिलोय दुसऱ्यांक. म्हणटच तूं केन्ना कचरो दिवचे आदीं चिंत बरे भाशेन. तुका वाव. कोणें कचरो दिलो Praise जाल्यार Jesus. तुका कोणें Yes. कचरो दिलो जाल्यार तुका कशें लागतलें? If Hmm. Yes. somebody gives you some kachra, what will you think about it? You have Praise. sowed kachra, you will get kachra. You sowed kachra, you will get kachra. सारखे? हांव विचारता तुमकां Yes. बाबा. Yes, brother. जेन्ना तुका देवान आशीर्वादान बोलला, कित्याक बोलला? कित्याक तुजो संबंद देवाशी घटा. गॉड हॅज ब्लेस्ड यू बिकॉज ऑफ युअर रिलेशनशिप विथ हिम. आयकात Yes. म्हज्या भयणी भाव भयणीनो, आमी मागणी करिना फकत देवाक सांगपाक म्हाका सायबा हें दी 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 बारीक अकल दी पुर्तुगेज पासपोर्ट दी. आमी मागणी करिना फकत तुका कितें मेळपाक. हाचो हे मागणें न्हय, हे भिकाऱ्याचे मागणे. जेन्ना हांव मागणे कोत्ता, हांव मागण्यांनी देवा कडेन येता आनी म्हणटा, सायबा तुवें म्हाका कितें केल्लें जाय, हांवें तुका कितें केल्लें जाय. हांवें तुका कितें केल्लें जाय. ज्या भाशेन पावलोन जेजूक म्हणलें, ताका उडयल्लो रस्त्यार, तो सामको हें जाल्लो, कितें म्हणटा तो कुड्डो जाल्लो. आनी जेन्ना तो जमणीर आसलो आनी तो कुड्डो जाल्लो, तो म्हणटा, सायबा तूं कोण? जेजून ताका सांगलें, हांव जावन आसा जेजू, तूं म्हाका खूब त्रास कोत्ताय, तूं म्हाका खूब धुमाळो दिताय. आनी त्या वेळार पावलून कितें म्हणलें, सावलो आसलो तेन्ना, ताणें कितें म्हणलें, सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय. कितलीं जाणां आमी जेन्ना मागणें कोत्ता, आमी जेजूक असलो प्रश्न विचारता. कित्याक आमचे सगळे मागणे, सायबा म्हाका दी, म्हाका व्हंकल दी, म्हाका सर्वीस दी, म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट दी, म्हाका दुडू दी, म्हाका लाडू दी, म्हाका हें दी. हें जालां आमच्या भिकाऱ्याचें मागणें. कितलीं जाणां आमी उठ्ठा आनी देवा कडेन मागणें कोत्ता, सायबा हांवें विन्सेंटान तुका कितें केल्लें जाय. कितलीं जाणां अशें मागणें कोत्ता. आमचे सगळे मागणे फकत मागपाचे. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान आशिर्वाद ना, आनी पळयात बाबडीनो, खूब खूब लोकांच्या जिवितान आशिर्वाद हा, म्हणजे तांच्या जिवितान दुडू हा, जेवण हा, गाडयो हा, पूण सुसेग ना, शांती ना. थोड्यांच्या जिवितान शांती हा, पूण जेवण ना. ती म्हणटात देव येतलो, म्हणजे त्या लोकांक दुसऱ्यांक आशीर्वाद जायना, ती फकत रावतात. विन्सेंट द पॉल, तुम्ही जाणो विन्सेंट द पॉल आयकला तुम्ही? हांव सदांच विन्सेंट द पॉलची खबर सांगता. तुम्ही जाणो विन्सेंट द पॉल म्हणून इगुर्जेन असो एक ग्रूप हा. थंयसर म्हयन्याचे म्हयने तांकां थंयसर तांदूळ दितात, नाल्ल दितात. आनी थंयसर आतां 25 वर्सां, 30 वर्सां, 50 वर्सां लोक थंयसर विन्सेंट द पॉला कडेन वेता. कित्याक कित्याक तांकां कितें मेवतलें म्हणून, कित्याक थंयसर लोक दुडू घालता. पूण जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, विन्सेंट द पॉल ह्या लोकांक बेसांवांनी भरिना, ह्या लोकांक भिकारी कोत्ता. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? विन्सेंट द पॉल ऑर्गनायझेशन ह्या लोकांक जो 25 वर्सां, 30 वर्सां, 50 वर्सां जेवण दिता, तांकां भिकारी केल्यात. Praise God. They made them beggars. तांकां उतर शिकोंक ना, कित्याक तांकां ह्या लोकांचो संबंद देवाशी ना. तांचो संबंद फकत विन्सेंट द पॉलाशी. तांकां कितें मेळतलें आपल्या पोटाक, तितलेंच. तांकां उतर शिकोंक ना. तांकां कशे भाशेन जेजू बरोबर संबंद दवरूंक जाय तें शिकोंक ना. तांकां फकत शिकयलां म्हयन्याचे म्हयने येवपाक, जेवण मेळपाक, खाण मेळपाक. देखून म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी घट आसता, आमी खरेपणी मागण्यांनी हांव ताका म्हणटा मागण्यांनी, सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय. तो उलयतलो.
तुका जाता वा जायना, तुका त्रास भोगूंक तुका उपाशी रावचें पडटलें, तुका तुजो वेळ काडून तुका तें करचें पडटलें, आनी तूं करतलोय. त्या परीक्षांत जेन्ना तूं पास जातलोय तेन्ना तूं पळयतलोय देवाचो भरपूर आशिर्वाद, आनी तो आशिर्वाद तुजे सगळे दुख आनी सगळे त्रास पयस करतलो. Praise जेजू God. Praise Karga. जेजू कार्ग. Jesu Karga. Praise Jesus. म्हणटच तुमी पळयतात म्हज्या भयणीनो की मागणें करपाक आमच्या फायद्याक. जो कोण मागणें करता त्या मागणे वरवीं तुका फायदो मेळटलो की ना. होय. पळयात, आमी मागणी करिना जाल्यार जे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां, सायबा हांवें कितें केल्लें जाय आनी आयक, राव, बिश्टें बिश्टें 3-4 नमान केले, कितें मागणें केलें, कितें उतरां उलयलीं आनी गेलीं, आमी समजता मागणें जालें म्हणून. तें मागणें न्हय. जेन्ना हे मागणें करता, सायबा हांवें कितें केल्लें जाय तो म्हाका सांगता ना कोत्ता, तेन्ना हांव खरेपणी ताचें उतरां पाळटा. म्हणटच जेन्ना हांव हे भाशेन मागणें करता, ताणें म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, हें म्हज्या फायद्याक जाता. आनी हांव मागणें करिना जाल्यार कितें जातलें जाणय? कितें जातलें जाणय? हांव तुमकां सांगता. वायट धरिनाकात, रागार जायनाकात, पूण हांव कितें सत्य सांगता. आमी जेन्ना मागणें करिना, मागीर आमी कितें म्हणटले? आमी कोणाचेर हें घालतले, गुन्यांव घालतले, त्या पाद्रीचेर, त्या पास्टराचेर, त्या बिस्पाचेर, त्या ब्रादराचेर. कित्याक? आमी मागण्यांनी ना म्हणून. आमकां जाय कोण ना कोण एक प्रवादी, और आमची पुर्वजो, और एक कोण एक भाव, कोण आमची एक भयण, ताणें तुका आदार करूंक ना म्हणून. आमकां कोण तरी जाय तांचेर बोगलान घालपाक. Praise सारकें? God. वी वॉन्ट टू Yes. ब्लेम समबडी. Amen. तुम्ही समजता कितें सांगता तें? जेन्ना हांव मागण्यांनी ना, आय एम प्रेयरलेस, तेन्ना कितें करतले आमी? हांव कोणाक तरी म्हाका जाय म्हजें फ्रस्ट्रेशन कोणाक तरी गुन्यांव घालपाक. त्या ब्रादराचेर, त्या प्रवादीचेर, त्या पाद्रीचेर, त्या प्रिचराचेर, म्हज्या पुर्वजांचेर, म्हज्या फामिलीचेर. कसला पाय मायाल्लो म्हजो, कांय धरूंक ना, भाटां मेसा, पाय दुसरी कहली, कसली तांकां कितें बरें शिकवण दिलें, आमी शिकोंक ना. आमी कोणाक तरी बोगलान घालतले, कोणाक तरी आमी गुन्यांव घालतले. पूण आमी जबाबदारी घेवची ना की आमी मागण्यांनी ना म्हणून. We are looking for someone to blame. We are looking for somebody who did not help you. तुम्ही समजता कितें सांगूंक सोदता तें म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो? होय, brother. Yes, brother. आमकां जाय तें बोगलाण, आमकां जाय ती गुन्यांव कोणाचेर घालपाक? म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या घरकाराचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या पायमायचेर, म्हज्या सासूमाईचेर. कोणाक तरी म्हाका तें बोगलाण घालूंक जाय, पूण हांव जबाबदारी घेवपाक तयार ना. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर युअर प्रेयरलेसनेस. जाणे म्हज्या भावना, एक वस्त हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. एकूच वस्त जी सैतानाची येवजण, सैतानाचें what should I say, ताचे पाड घालपाची येवजण, Intenção. intenção, or his destructive activities, destructive plan, त्याचो हेतू हेतू, तोच आमच्यान सामको तोडूंक जाता मागण्या विशीं. Praise God.
आम्ही सगळ्यांनी सगळ्यांनी आम्ही एक what should I say? We have to develop a life of prayer. आम्ही आम्ही आमच्या जीवितान एक डिसिप्लिन एक सोयी करूंक जाय मागणे करपाक. निच्यो 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 करप. निच्यो निच्यो सकाळी उठा आणि जाणे हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां खरेंच सांगता हांव खरेंच सांगता फ्रॉम एक्सपिरियन्स. जाणे म्हज्या भयणीनो भाव भयणीनो केन्ना इज द बेस्ट टायम टू प्रे इन द नाईट. 12 o'clock at midnight, 12 to 1, 12 to 2, spend 2 hours in prayer. Night is the best time to pray. That is the time Satan is out, destroying your family. आम्ही खूप बिझी आम्ही कामाक वेता आयल्या थकल्या जेवल्या टीव्ही पयली मातशें मागणे केले इश्टे इश्टे प्रेयर केले टीव्ही पयली हे पयले आनी केले आनी हे सगळे टीव्ही बिवी सगळी सोडा आनी मागण्यांनी रावात. तुजी फामील येवंक तयार चिंतिना सगळ्यांक न्हीद पडटा न्हिदोनी तूं उठ आनी वच एक तुज्या कुडीन ओ वच दोंगरार ओ वच गार्दनार एका जाग्यार वच आनी थंयसर जेजू बरोबर तूं वेळ काड. टेक द टायम टू हियर हिज वॉइस. Praise God. डिवेलप अ लायफ ऑफ प्रेयर. म्हाका दिसता तुमी आयकोंक ना म्हाका सगळीं तुमी मुजेर रागार जाल्यान म्हाका दिसता आयज. No, brother, it's amazing. हांव हांव केअर करिना की तुमचे कडेन देवाचें उतर हा वा देवाचें उतर ना. तुमचे कडेन बायबल हा वा बायबल ना. हांव केअर करिना. तुज्यान सगळें जे उत्पत्ती फ्रॉम जेनेसीस रायट अप टू रेवलेशन तुज्या तकलेन आसत म्हाका कांय पडोंक ना. तूं मागण्यांनी नाय जाल्यार तूं दुखे बरीत जातलोच. यू विल बी इन सॉरो इफ यू डोंट प्रे. हे जे ही जी आपोवणी देव आमकां दिता म्हज्या भाव भयणीनो ही जी आपोवणी देवान आमकां दिल्या मागणे करपाची ही देवाची आपोवणी. सैतान आमच्या फाटल्यान लागला. चोर येता चोरपाक मारपाक नागोवपाक पाड घालपाक आणि आणि एकूच वस्त आमच्या जिवितान हा ज्या विशीं आमच्यान या सैतानाची येवजण सैतानाचे जे प्लॅन आसा ते सैतानाची कितें जे बांदपास आ बांदपास मोडून बांदपास उडोवप. वॉटएव्हर येस तो फकत मागण्यांनी आमच्यान ताचो काबार करूंक जाता. मागणें कितें व्हॉट इज प्रेयर. Relationship. रिलेशनशिप संबंध देवा बरोबर. आमी ताळण्यांनी पडना जावं. Pray that you don't fall into temptation. टेम्पटेशन. Pray that you don't fall into temptation. बरे आम्ही आयज काबार करचे आदी मातुवाचो Matthew 26 verse 40 and 41 last verse खाली आम्ही आयज. Matthew chapter 26 verses 40 and 41 वाचूया जेजू कितें सांगता तो. शिसा चोरशीं परत येतच ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे आनी ताणें पेद्रूक म्हणलें म्हणटच एक वरभर म्हजे बरोबर जाग्यार रावन तुमच्यान नजो जालें मू. तुमी ताळणेंत पडना जावं जागृत रावात आनी मागणें करात. आत्मो राजी आसा खरो पूण कूट अचूक. आमेन. जेजू कारगा जेजू Jesus. कारगा जेजू कितें म्हणटा तुम्ही ताळणेन पडू तुमी नसान जागृत रावात जागृत आणि मागणे करात. आत्मो राजी आसा खरो पूण कूड अस्कोत. अचूक. हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो ऐकात.
जेन्ना म्हाका मागणें करूंक जाय न्ही, म्हजी कूड म्हणटली, अरे असं रे, आता तुम्ही तुम्ही आता 1-2 वरां 7 ते 9 वरां तुम्ही देवाचे उतारी आका आका तो सांगतालो हे कर मागणे कर आमी खूड आयकले. आता बरी टीव्ही खावया, आता बरें जेवण करया, बरें आता आमचे मातशें आमचे हाच्यो खबरो ताज्यो खबरो करया. हे आमची क्लास जाल्या उपरांत तुझ्या म्हज्या भाव भयणीनो वसात कुडीन, फाटाफाट कितें जेवण खावंक जाय जाल्यार खायात आणि कुडीन वसात आणि 1-2 वरां मागणांनी काडात. अरे पूण ही शिकोवन तुमकां सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आयज तान कॉमेस करात. आयज तान Praise God. कॉमेस करा. म्हणत सायबा तुजो आवाज म्हाका आयकोंक जाय. म्हाका जाय तुवें म्हजे कडेन उलयलो. हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आयज तान कॉमेस करया. नातर बाबळीनो आमी बिश्टे आयज आयकल्या मागीर म्हणटले 2 वरां जालीं आतां कितले आतां आमकां हे आमचें टिफीन करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, रांदूंक जाय, जेवंक जाय, हें करूंक जाय, मागीर न्हिदूंक जाय, फाल्यां उठोंक जाय. हें घेवन बसत जाल्यार जाली काबार तुमी. कित्याक जाणय कूड जावन आसा आमची ऑस्कोत. Praise God. The flesh is weak, the spirit is willing. पूण एक कूड जी ऑस्कोत आसा पळय, कोण तुका सांगले जाल्यार मागणें कर, इट्स नॉट इझी. युअर फ्लॅश विल से नाका. मागणें जो करता ताका फकत कुडीन करचें पडटा. ही कूड तुजी मागण्यांनी भरची पडटा. जेजून सांगलां सारकें. ही कूड जावन आसा ऑस्कोत. आत्मो सदांच राजी आसा. म्हणटच ही म्हजी कूड ऑस्कोत जाल्या म्हणजे पळय आतां हांव बरो उठलो, बरी झेम काडली, सकाळीं बरी हांव फ्रेश हा, तेन्ना मागणें येयलें कसलाच फायदो ना. जेन्ना म्हाका त्रास जाता, हांव थकलां, म्हाका बरी खबर मेळूंक ना, म्हाका म्हजे कडेन दुडू ना, म्हजे कडेन हांव जेवंक ना, म्हजो मूड सारको ना, म्हाका म्हाका म्हज्या जित्यान खूब त्रास आसा. आनी ह्या परिस्थितीन हांव जागृत रावता आनी मागणें करता आनी देवाक सांगता सायबा हांवें कितें केल्लें जाय. हांव सांगता तुमकां त्या वेळार तुजे मागणें एकदम पावरफूल जातले. युअर प्रेयर विल बी पावरफूल. You're not praying with your emotions. You're not praying with your feelings. तुझ्या भावना वरवीं तूं मागणें करय. तूं कोत्ताय कित्याक तुवें हो थाराव गेलाय. तूं तुजी जाणय तुजी कूड वचकत म्हणून. तूं जाणय तुका कांय तुज्या जिवितांत कितें बरें चलना म्हणून. पूण तरी सुद्दां तूं मागणें कोत्ताय. That prayer is powerful. That prayer is powerful. आयकतात हांव कितें सांगता तें? होय ब्रदर. म्हजें पोट भरलां, बरी झेम पडल्या, म्हजी भुरगीं सगळीं आशिर्वादान भरल्या, म्हजी सर्वीस चलता, डॉलर येता, पावंड येता, रुपया येता, सगळें बरें आहा चलता म्हणजे आडकात तुका जेजू दिनवस तुया वाशीवर. Praise God. सायबा सगळें म्हज्या जिवितान बरें चलता, आर्गात तुका जेजू दिनवस. ते हांव भावार्थी पासून तशें करतात. पण आमी भावार्थी जाल्यार म्हज्या जिवितान कसलें बरें चलना जाय. इफ देयर इज नथिंग गुड इन माय लायफ, बट स्टील आय कम टू द लॉर्ड एंड आय से लॉर्ड व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू. I pray to him. I bless him. I thank him. I glorify him. I praise him in spite of it. हे मागणे देवाक मानलेले जाता. He honors that prayer. He honors that person. But that person is not praying based on emotions and feelings. That man is praying because he loves God irrespective. हांवें कितें सांगलां तें तुमी आयकतात हांव कितें म्हणटा तें? होय ब्रदर. म्हणलां तें आयकलां बाबूच्या बाय भयणीनो. आमी चड करून आमी केन्ना मागणें करता? आयज म्हजी सावूत बरी आहा, तकली जड जाल्या, आंग दुखता, जोर येयला, म्हाका म्हाका म्हजी म्हजी सावूत बरी ना, भुरग्यांचें चलता, घरकारूय किटकिट कोत्ता, सर्वीस ना, हें सगळें म्हज्या जिवितांत धुमाडो येयला. पूण तरी हांव वेळ काडटां, म्हजे कुडीन वेतां, हांव सगळीं म्हजी फामील न्हिदल्या, हांव वेतां, हांव जाणो म्हजी म्हजी कूड वचकोत आहा, हांव जाणो की म्हजो आत्मो मागणें करूंक सोदता, पूण ही कूड वचकोता, सगळे त्रासात म्हज्या जिवितांत, पूण तरी हांव मागणें करतां, तरी हांव ताका वाकणटां, तरी ताका महिमा दितां. हांव तुमकां सांगता म्हणून हे सदांकाल हे भाशेन हांव मागणें करीत जाल्यार
म्हजी परिस्थिती पळोवन न्हय, पूण हांव देवाक पळोवन हे मागणें करता. हे मागणें देवाक मानवलेलें जाता. तो आमकां अशें आमी जेन्ना ही सय करता मागणें करपाची, आमची ज्यो ताळण्यो येता सैतानाच्यो त्यो सगल्यो काबार जातात. देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांनी येता. नाव वी गेट ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग टू द नेशन्स. Jesus. वी गेट Thank you. ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग टू द नेशन्स. Praise God. आयकतात? Yes, brother. आयकतात? आनी देखून आयज गिरीत भाशेन आमी आमची चोत्राय मागण्यांनी दवरया, की आमी केन्नाच भिकाऱ्या भाशेन ना जावं, आमी सैतानाच्या कॉबज्यान ना पडोंक ना जावं, आमी सैताना कडसून आमी फटों ना जावं, आमी आमी सैतानाच्या येवजणेन सैतानाच्या ताब्यान कशे भाशेन आमकां तो ताळणेन घालूंक सोदता, हें केन्नाच जावचें ना आमच्या जिवितांत. कित्याक आमचो संबंद, आमचे दोळे, आमची चोत्राय जेजूचेर आसा. आमची Praise God. चोत्राय it is on the author and finisher. Keep your eyes fixed on Jesus, the author and finisher of our faith. Keep your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. ऐकतात तुमच्या भाव बहिणीनो? ताळणेन पडना जाण, पण ताळणेन पडना जाण एक, आणि आशीर्वादान बोरोवन, आणि आशीर्वादान बोलना उपरांत to be a blessing to the nations. So not just to give them food to eat, not to become Vincent de Paul, but to bless them so that with their जेन्ना आमी तांकां कितें दिता, तांकां खरेपणी हो देवाचो मोग दिता, देवाचें उतर दिता. पळय, हांवें तुमकां खूब फाटी सांगलेलें, हांव खिचोरी देवाचें उतर परगट करूंक येता. वय हांव तिचो हांव दुडू घालता. I sow, but I sow if I get an opportunity to even sow the word. कोण म्हाका सांगीत जाल्यार ब्रदर तूं हांगा ये, आमकां पाद्री येता आनी आमचे मीस चलता, पूण तूं हांगा कितें दुडू दिवंक सोदताय जाल्यार तूं दुडू दी, पूण आमी आमच्या हांगा कोणाक शिकोवपाक चान्स दिवंक जायना. हांव तुमकां सांगता गूड बाय. गूड बाय म्हणटा, गूड बाय. पण तूं म्हाका थंयसर चान्स दिसले उतर परगट करूंक, हांव तुका फकत उतर दिवचो ना, हांव तुका जे म्हज्या हातान देवान म्हाका आशिर्वादान बोला तोय आशिर्वाद दितलो तुका, कित्याक तुवें म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली देवाचें उतर परगट करूंक. देखून म्हज्या Praise भाव God. भयणीनो, एक तुमच्या मनान दवरा, ज्या जाग्यार तुका जेवण मेळटा, बरें जेवण मेळटा, थंयसरूच तुमचें दुडू घालात. ज्या जाग्यार तुमकां फकत धन करचो पडटा थंयचो दुडू घालशात जाल्यार तुमी तुमचे दुडू पिड्यार करतात. यू आर वेस्टिंग युअर मनी. यू आर Yes. वेस्टिंग युअर रिसोर्सेस पुटिंग युअर मनी इन अ प्लेस वेर देर इज रिलिजन. Put your money in a place where you are being fed with the good food, with the nourishment of the word of God. Amen. Praise God. Yes. ऐकतात? देवाचें राज वाडोवंक जाय जाल्यार फकत आमच्यान वाडोवंक जाता ज्या जाग्यार तुका जेवण मेवता. तुका समजा बरें जेवण मेवलें आनी थंयसर कोणाचो तिंटो आहलो, थंयसर भाजी पोरी विकतात, तूं तुजें हांगा जेवण तुजें दुडू थंयसर दितलें भाजी पोरी खातात थंयसर ना. ज्या जाग्यार तुवें जेवण खालाय थंयसरूच तुजें दुडू घालतल्यात. तेच भाशेन ज्या जाग्यार तुका जेवण मेळटा, ज्या जाग्यार तुका खरेपणी देवाच्या उतराची सजमिणी मेळटा, थंयसर घालात देवाचें राज फुडें सरपाक. To promote the kingdom of God, to promote the truth of the kingdom. Amen. Praise God. Amen. Amen. Jesu Karno. Thank you, Holy Spirit. Jesu Karno. Good, Charina. मोगडा बाप्पा, कितल्या बऱ्या उतरांनी तूं आमचे थंय उलयलोय दोनया. कितली आमकां तुवें खोल तुज्या उतराची मोगाची ओळख तुवें तुज्या मागण्यांतल्यान तुवें आमकां फावो केली. खरेंच बापा, हे मागणें जावन आसा आमचो एकवट तुज्या थंय आनी तुजो एकवट आमचे थंय दोनया. हो मागणें करून हाडटाय दोनया एक आमकां नवें जिवीत आमच्या जिवितान, एक नवो संबंद तुज्या थंय सगल्या वेळार आमचें आत्म, आमचें काळीज,
आमचे मन सगळे वेळार तुजेरूच उरोंक, तुज्या उतराचेर उरोंक तें दुनिया. हे मागणें तूं आमकां हाडटाय, आमकां संवसारांतली काडून तूं सोर्गीन आमकां तूं बांदताय दुनिया. हे मागणें दुनिया तूं आमकां कितलो सुयोग दिताय, दुसऱ्यांकूय आमी एक कुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक. कित्याक ह्या मागण्या वरवींच दुनिया एक मनशाता एक संपूर्ण बदलणी येता. आनी ही बदलणी एक संतोष आनी शांती हाडटा आत्म्यांत, मनांत आनी कुडींत दुनिया. जेन्ना एक मनीस दुनिया हे मागण्यांतल्यान नवो जाता आनी तो संबंद दुसऱ्यांक दिवन दुनिया आमकां ओतमोच जागृताय हाडटा. दुसऱ्यांकूच ती कुशालकाय फावो जावंक, दुसऱ्यांकूय ती कुशालकाय मेळूंक दुनिया. कित्याक हे मागणें दुनिया तूं जावन आसाय आनी तूं वयताय आनी तूं नवें कोत्ताय. दुसऱ्याच्या तोंडांतल्यान ती उतरां उलोवन जेन्ना आमी हे मागण्यांत सारता आमचो वेळ, हे मागणें जावन आसा एक तुजें उतर आमच्या आत्म्यान. आनी हे मागणें जावन आसा बापा सदांच तुका चिटकून रावूंक. आर्गांवच बापा तुका हे वेळार हे तुज्या उतरा वरवीं, हे मागण्या वरवीं तुवें आमकां जायतें शिकयलेल्या खातीर दिनवास दिता तुका बापा. हे तुज्या पुताच्या तोंडांतल्यान तुवें आमकां जायतें शिकयलें म्हणून आयच्या दिसा, आनी खूब समजणी तुवें आमकां फावो केली म्हूण आमी तुका दिनवासता पवित्र आत्म्या. हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन. थँक्यू.